जायत जाणां हात जोडून बेसांव करून मागतात आनी केन्ना आमी नोवाचेर व्हरून एक कोवसो दवरतात आनी तेजे वयल्यान आनी एक आयदन दवरतात, मायटूल पत्ते मारतात आनी नव चालू करतात. खंय वयतलें उदक? तर जेन्ना आमी हात उक्ते करून मागतात जाल्यार मागणें करूंक कितें तें आमकां देव दाखयता. जेजून आमच्या बापाचें मागणें शिकयलें, आपले हात विस्तारले. तेच भाशेन आमी आमचे हात विस्तारुया आनी मागणें करुया बापा कडेन. बापा म्हणत म्हाज्या बरोबर सगळीं, बापा आमी तुका आर्गां दिता आयच्या दिसा पासून आनी ह्या वेळा पासून. ह्या वेळार तुवें आमकां आनी एक फावटी ह्या जाग्याचेर तुज्या सांगाताक ओडूं काडल्या. तेच भाशेन आयज आमी तुजें उतर आमच्या तोंडान घेवन आमच्या ओंठांनी उच्चारून आमी भावार्थान सोत मांडून तुज्या उतराचें राज आमच्या जिवितांत आमी आपणायता. जेजू तूं मेलो, तुज्या मरणान म्हाका जिवीत मेळ्ळें. जेजू तूं कश्टावलो, तुज्या कश्टां उदेशी म्हाका बुजवण मेळ्ळी. जेजू जें रगत तें शिवरायलें त्या खुर्साचेर आनी त्या रोगता वरवीं म्हाका सुटका मेवली. जेजू तो कुरीस तुज्या रोगतान बागयोन जालो आनी आयज हांव त्या खुर्साच्या मुळांत हाजीर आसां आनी भावार्थान सोत मानता. जितले फावटी हांव दिसाक म्हज्या कुडीचेर हो फुरीस कोत्ता तेन्ना म्हाका उगडास येवंक त्या खुर्सा वरवीं आनी त्या खुर्सार वावल्या रोगता वरवीं जेजून म्हजी सोडवण केली. संवसाराच्या सोडवणदारा आयच्या दिसाक जे कितें आडकोड्यो आसात त्योय तुवें सोडयल्यो म्हणून हांव तुका आर्गां दितां. बापा तुज्या पुता आनी म्हाज्या सोमया सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. सगळीं पोरसां बाराबोर म्हणा व्हडल्यान म्हणत आमेन आमेन आमेन. थँक्यू जेजस. हालेलुया. तुमी कितें हालेलुया म्हणला, तुमी आमेन म्हणला. तुमी कित्याक लागून म्हटलां आमेन? एक एक उतर आमी कितें म्हणटा तें आमी जाणा जावंक जाय. कित्याक सोत मानता तुमी? कितें म्हणून सोत मानता? आयज आतां उतराची आमी सुरवातेक मोलावणी केल्या. जेजूच्या खुर्सा वरवीं, जेजूच्या रोगता वरवीं, जेजूच्या मरना वरवीं एक एक वस्त म्हाज्या जिवितांत जी उणी आसली ती म्हाका भरून दिल्या. हो म्हजो भावार्थ आनी ह्या भावार्थाक हांव सोत मानता. हो भावार्थ हांव फुडें व्हरूंक हांव आवडेता आनी आशेतां आनी हाका म्हणटा हांव सोत मानता. आनी जेन्ना ह्या उतराक हांव सोत मानता तेन्ना हें उतर म्हाज्या जिवितांत व्हडांतली व्हड आनी व्हडांतली व्हड प्रकाशनी करता. जें कितें मनशा लागीं घडना तें देवा लागीं घडटा. कितें म्हणटा? जें मनशा लागीं घडना तें देवा लागीं घडटा. प्रेज द लॉर्ड. ह्याच भावार्थान बसुया. आयच्या दिसाक देव कितें तरी आमच्या जिवितांत घडोवन हाडटा. बाय कशें दिसता तुका आतां? खूब बरें दिसता. सारकें बरें दिसोंक ना? सॉरी उलय. हें बरेंपण कोणें येयलें तुका? कशें दिसलें तुका बरें? कित्याक तुज्या उद्देशी सगळें घडकोंक जाता. तुज्या उद्देशी सगळें हांवें तुका सांगलां. तुज्या वरवीं जायतो लोक ह्या जाग्यार येवचो आसा. तूं हातयार देवान विचारून काडलें ह्या जाग्याचेर लोकांक ओडून हाडपाक. सांग उलय. भियो नाका, कांपो नाका.
देव तुज्या सांगाताक आसा. देवान सांगलां जाणा तूं बायबल वाचता तूं केन्ना ना वाचता. हिब्रेवाची चीट कोण वाचता गो बाय? बाय हिब्रेवाची चीट वाच गो. 13 वड 6 वाच. हिब्रेवाची चीट 13 वड 6 वाच. बाय ऐक हां ऐक. आनी हे मोनान तूं तुज्या घालशी गड्ड दवरशी तूं जिखलें. तूं जैते वत. तूं देवाच्या राजाचें नागरीक. तूं देवान आपणालें देवाचें भुरगें. हो तुजो भावार्थ. 13:6 हिब्रू 13:6. तर आमी काळजीदारपणान म्हणुया, सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तर कसली भिरांत. मनीस म्हाका कितें करूंक सोदता म्हूण सगळीं म्हणत तुवें म्हूण बराबर म्हूण. तर आमी काळजीदारपणान म्हणुया. काळजीदार म्हणल्यार कितें? बोल्डली म्हणटा इंग्लिशीन. हांव एक उतर जाणा तें हांव मारता. सिक्सर पडलो हांव बॅटींग करता. हांव नोको तें मागीर 4 जाता 6 जाता काय आवट जाता जाल्यार. कळ्ळें? काळजीदारपणान म्हणुया. कितें म्हणुया? सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा म्हणत सर्वेस्पर म्हज्या बागाक आसा. अनेक पाटी सर्वेस्पर म्हज्या बागाक आसा. सर्वेस्पर म्हज्या बागाक आसा. तर कसली भिरांत म्हाका. कोणाच्यान म्हाका कितें करूं येता? कांयच करूंक जायना. कारण कित्याक? देव स्वर्ग आनी संवसाराचो रोसणार प्रोप्रायटर म्हाज्या सांगाताक आसा. खंय आसा? जाणा मुगो तूं आसा मुगो जाल्यार भिरांत ना तुका. ती आदलें पोन्नें गेलें आतां सगळें नवें. दोतोर जाल्यार तें गेलें आतां नवें. फुडें तुका येयीर गे नाडूंक कोणूय सैतान कितें करूना ना. अशें न्हू तें तशें न्हू तें अशें जाता तें उतरान जाता. तूं कांय नको गो बाय तें तुजें एकूच उतर. वय हांव जाणा तें. हांवें पळयलां म्हाज्या दोळ्यांनी. कितें पळयलां तें? ते बायलेक हांव भितर सरता ती म्हाका सांगताली ब्रादर म्हाज्यान चड वगत बसोंक जायना म्हाका झेम येता. म्हाका केन्ना काय न्हिदूं दिसता. तकली जड जाता. आनी तेच कडेन ते बायलेक हांवें सांगलें इल्लेशें धाकटें मागणें केलें जेजूच्या नांवान. आनी म्हण हांव तुका सांगता आयज तुका जेम येवची ना. तूं न्हिदचें ना. आयज देवाचें उतर बसून आयकतलें. आयज पळयात तुमच्या मुखार गोवाय घ्या. वय गो बाय गोवटी हालयता काय वय म्हणटा? कितें म्हणटा? हां वय म्हणटा. प्रेज गॉड. कित्याक देवान आमकां तोंड दिलां. आमी मोने न्हू. आमी गोडसां बैल न्हू. बाबाक बरें माग रे आं तो बाबाक बरें मागोंक लायता तो हालयता गोवटी. तोल्ले गोडसां बैल न्हू आमी. आमकां देवान उतर दिलां. उतर घेवन आमी उलोवंक दिलां आनी देवाच्या उतरा वरवीं सैतानाचो नाश करूंक दिला. जितलें आमी तें उतर उलयता आमच्या जिवितांत सर्वेस्वर काम करता. देखून तिका म्हटलां सर्वेस्वर म्हजो गोवडी कांयच म्हाका उणें ना जालां. जाणा तुमी तें? जाणा तुमी? कित्याक म्हणना तर? म्हाज्या बरोबर म्हणूंक लज दिसता? भिरांत दिसता? मागीर म्हाका नाका तुमी म्हटलेलें? म्हाका नाका तुमी शिकलेलीं? मागीर तुमी सगळें जाणा आनी तरी तुमी म्हणना. आनी एकली मनीस जाय म्हाजी बायल म्हणना. सगळें जाणा ती कसले कसले वजापां कसले कसले वजाप चोरयां कसले कसले मिलाग्री सगळें पळयता दोळ्यांनी. पूण तोंड उगडना. कितें जालां? तोंड उगडना. आतां म्हणटलें म्हाका आतां तें लागतलें म्हाज्या फाटल्यान अशें घरांत हिंगा कोत्ता तें कोत्ता हेगडी काडटा ती काडटा म्हाजी. आतां हिंगा येयलो मरे तूं. हांव येवंक ना. पूण कोण येयला? तेच्या कन्या फाटल्यान तो शेपडेचो देंवचार येयला. जेन्ना ते उतार करीन तें उतर ना तेणें म्हाका आदार दिवपाक फोर्स दिना. कोण आहा तेच्या भितर? भिरांत. आनी भिरांत कोणाच्यान येता? सैतानाच्यान येता.
ते भिरांतेन जियो नाकात. परतून वाच गो बाई. तर आमी काळजीदारपणान म्हणुया, सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, सर्वेस्पोर म्हज्या बागाक आसा, तर कसली भिरांत, तर कसली भिरांत म्हाका. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जाता. फायण मारूंक जायत आनी देवाक जाय जाल्यार तें फायणूय कितें जाता, पुसून वयता. हांव आतां म्हाजी गोंयची भायर शेअर कोत्तालो. म्हाका शॉक येयलो तेन्ना हॉस्पिटलान गायलोलो. आनी अशें दिसतालें गूड नायट केन्नाय जाल्यार 8 दोतोर म्हाजे मदें घालून एग्जाम कोत्ताले. आनी त्या दोतोरान एग्जाम केल्या उपरांत थोडे म्हाजे फॅमिलीक अशें सांगलेलें, ताका केन्नाय कितें जावंक जाता, टेक केअर. प्रेज गॉड. कितें म्हणलां? टेक केअर. ताका केन्नाय कितें जावंक जाता. आनी ते फॅमिलीन म्हाजे बायलेचें मनान घातलें. पूण एक म्हाका व्हड अभिमान भोगलो बायलेचो. बायलेन मानून घेवंक ना. ताका कांय जावचें ना. तो जियेतलो, तो मरचो ना. लांब अवकापासत तो जियेतलो. ह्या तेज्या उतराक लागून, हे तेजे घोटायेक लागून सैतान पडोन गेलो. जर तेणें स्विकार केलोलें जाल्यार सैतान ताका घट पयलो दोत्तलो आसलो. कित्याक म्हाका बायले शिवाय आनी कोणाचो आदार नासलो. म्हाजो आदारूच आसा तो घेवन गेला जाल्यार हांव तेच्या फाटल्यान पडटलो आसलो. पळय काय ना. पूण जेन्ना बायलेन मागीर ताका हुकूम धायलो, ताका कांय जावचें ना, तो जियेतलो. आनी हें उतर घेवन आयज 10 ते 24 कितें 14 वर्सां जालीं. 14 वर्सां पयलीं मनीस मरोंक तेंकलोलो. आयज 14 वर्सांनी मरणाचेर जैत व्हेला. मरणाचेर उबो वयर रावला. आनी हांव देवाचें उतर सांगता, सर्वेस्पर म्हज्या बागाक आसा जाल्यार म्हाका कसली भिरांत. दोतोराचें म्हाका कितें करूंक जाता. दोतोर सांगूंक जाता. आनी जेन्ना हांव तें प्रेज लॉर्ड कोत्तालो, कोण येयलो जाल्यार वाखाणी कोत्तालो, दीसभर न्हिदतालो आनी फिरगोवतालो. आय आय म्हाका न्हिदोंक देखून जायनासलें. म्हाका टायराचेर न्हिदयताले. ते प्लास्टीक टायर येता न्हू भुरग्यांक खेळपाचे उदकांत, तसले टायर 2 काय 3 घालून म्हजी पळय गोंया पडल्यात ते तिका दवरप आनी तेजे वयल्यान म्हाका न्हिदप. आनी न्हिदतालो. पूण जंपण नासली. आनी असल्या वेळार आसतना हांव दीसभर फिरगोवतालो. पूण रात जातरीच हांव घोट जातालो. कितें जातालो? घोट जातालो. हांव त्या बेडावयलो उठ्ठालो आनी आख्ख्या हॉस्पिटलाक वलतां मारतालो. हालेलुया, थँक्यू जिजस, हालेलुया, प्रेज यू जिजस, थँक्यू जिजस, हालेलुया. आनी त्या हॉस्पिटलाची वरांडा इतलो लांब आहा, कमी जाल्यार 1 रावंड मारपाक 2 वा 3 मिनटां लागता. आनी 3 मिनटाचो वरांडाचेर हांव क्रॉस करूंक कमी 1.5 वर देखून देवाक वाखाणटालो. मागीर कितें जालें जाणा तुमी? जाणा मागीर कितें जालें तें? हें पळय हें जालें. जो मरतालो मनीस आयज तुमच्या मुखार उबो आसा. कितें जालें? हें जालें. देवाचो आशिर्वाद देंवलो. हे भयणी तुकाय तुका कडेन भितरांत गायले आसतली, अशें न्हू तशें न्हू. कांय ना. म्हजो देव आसतना म्हाका कोणाची भिरांत ना. समजता? थँक्यू जिजस, हालेलुया. आर्गां तुका जेजू सगळीं म्हणत. व्हडल्यान म्हण गो बाय. म्हाजे भयणी कांय बरें उतर देवाचें शिकयता, पूण दुसरो शिकयता तेन्ना पंचर जाता. केद्या व्हडल्यान 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 बोब मारून आमची आलकाबाई शिकयता. आनी प्रेज लॉर्ड म्हूण म्हणल्यार प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. देवाक आयको येना कितें अशें म्हूण. देवाक सगळें आयको तूं म्हणना जाल्यार देवाक आयको येता. पूण तुमी दोगांयनी हो 3 4 जाणां तुमी म्हाजी ह्या 4 जाणांनी व्हडल्यान गाजोवन आख्या हॉलाक आवाज दिवंक जाय. हां, थँक्यू जिजस,
आनी जेन्ना तुमी हालेलुया दिता आर्गां कोत्ता तेन्ना सैतान पडोन वेता. फकाणां कोत्ता म्हाजी करात, जाय तितली करात, जाय तितली करात, कांय चिंती नाकात. हांव कांय म्हणचो ना, तुमी मोगाची मजा. मोगाच्या मनशाक कितें म्हणूंक जाता ना. हांव कांयच म्हणचो ना तुमकां, कांयच म्हणचो. हो तुमकां वयर काडटलो पोत्तून पोत्तून. तेकाच लागून देवान आयज म्हाका हिंगा हाडला. हालेलुया, थँक यू जिजस. हालेलुया. देवान सांगला हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचोय ना. जाणा काय आमी, जाणा काय जाणा आमी कशें जाणा बाय तूं, म्हाका शिकय मातशें. तूं उलयता काय आनी कोण उलयता तेवडेन, कोण उलयला. हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचोय ना. आं, देवान सांगला न्हू. होय, म्हाजो भावार्थ आहा काय, म्हाजो विश्वास आसा देवाचेर काय न्हू म्हणून. वय वय विश्वास आहा. कितले विश्वासी ते हिंगाच तपासल्यार कळटलें आमकां, पूण हांव तपासना. त्या तितलो पावर ना म्हाका कडेन. थँक यू जिजस. हालेलुया. जेन्ना आमी हें उतर तर आमचें करून घेता, देवान म्हाका सांगला म्हणत आनीक पावटी कितें सांगलां, हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचोय ना. तो देव म्हाज्या बागाक आसा. कोणाच्यान कितें करूंक जाता, आय डोंट केअर. हांव बरो इंग्लीश उलयता, बरी इंग्लीश उलयतात हांव. बरें दिसना तुका सारको इंग्लीश लेफ्ट कितें लेफ्ट रायट. पूण हितूंतलें एकूय उतर सारकें नको. हांव वाचूंक जाय म्हणून हांव केन्ना एक पावटी एक पुलिशेक मेवलो. पुलिशेन म्हाका धरलो, पुलिशेन म्हाका धरलो. हांवें सालाम मारलो, सर 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 म्हणलें. तेणेंय म्हणलें, हांवें इंग्लीश उलयली, सर आसर ते लीव इट लीव इट. सोड सोड सोड. तो म्हणलो नो 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 नो. हांव म्हणलें वॉट 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 वॉट. ताका फुडलीं उतरां आतां कोंकानी उलोवंक चालू केलें. कितें केलें जाणा, कोंकानी उलोवपाक चालू केलें. ना ती फायणारी करूंकूच जाय. हांव म्हणलें फायणाचें व्हडलें कांय ना रे, पूण आमच्या दोगांयचे रिश्त्याचे मोगाचे रिश्ता आमकां कसो मेवता तो पळोवंक जाय. आनी म्हाका जायते फावटी धरता, म्हाजी बायलूय आसा धरता केन्नाय. पूण नोकरेक म्हाजी कितें ना कितें देव ताका गुड्डूच धरता, सगळें बदलता. वस वस वस. केन्ना तेजें तें फोन पिड्यार जाता, केन्ना तेंचें आनी कितें तें बंद जाता. वस 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 वस. तें म्हणटा हो आनी कसलो मनीस मेवता आमकां. कित्याक मेवता, देव म्हाज्या बागाक आसा, म्हाका भिरांत ना. हें आमी जाणा जावंक जाय. कित्याक तूं वेता थंयसर म्हजो देव म्हज्या सांगाताक आसा. ह्या जोशुआक देवान भासायलो न्ही. ते जोशुआक भासायलें, म्हाका न्हू तें, म्हाकाय तें. पूण जेन्ना हांव काडून घेता पळय तेन्ना, जेन्ना उलयता तेन्ना, आनी जितले फावटी उलयता उलयता त्या उदकाचो उगडास कोत्ता तेन्ना ऑटोमॅटिकली म्हाज्या काळजांत एक बी किल्लो था. कितें किल्लो था, कसलें बी जाणा मुगो तुमी. इतलें बरी जाणात, व्हेरी गूड. कांय बरी जाणात म्हाजी भयणी. आनी असले तर देणे आनी असले तर भयणी म्हाका मेवले जायत. हांव जैती वत तुमच्या आदारान. हालेलुया. म्हाका त्रास काडूंक पडचे ना, म्हाका आनी कितें करूंक पडचें ना, हांव विसरोंक वयचो ना. म्हाजे भयणी म्हाका जबाब दितल्यो आनी फुडल्यान हातीक धरून वतल्यो चलोवन. हालेलुया. थँक यू जिजस. हालेलुया. आतां आमी भासावणी घेवया. एकूय भासावणी आमी घेवना, धाकटी घेतलेली, पूण आतां एक घेवया. म्हाकाचो शिवोर्थ मन 4 भिसूर
हां बरें सॉरी कोरिंतकार पयली चीट 3:20 सोयी उड पयलो कोरिंतकार 3:20 सोयी उड. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Rabashi varala basha kakala basha. Hora bashi rabala bashi. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Me onang boy. Ah, boy, ah, yedda ola bukus tila mugan tu yedda mobile ustung dai na mugus. Ay ba bugus. हांवें रोयलें हांवें रोयले आपोलोन शिंपलें आपोलोन शिंपले पूण देवान वाडयलें पूण देवान वाडयलें. कोणे रोयले म्हणात हांवें रोयले हांवें रोयले आपोलोन शिंपले म्हज्या इश्टान शिंपलें म्हजे बायलेन शिंपलें म्हज्या घोवान शिंपलें कोणूय जावं शिंपलें म्हणल्यार कितें कितें तेवढें उदक घालें मागीर तूं कितें म्हणटा ही म्हाजी मोगाची 4 जाणां आहाय गा टणटणीत सामकी उनुनीत मोगाची शिंपलें म्हळ्यार कोण भाजी रोयता ते जाणा मरे कितें कोण शिंपता ते उदक घालता आमी केन्ना हालींच्या भयण सांगताली आनी शेतान वयताले अशें कितें म्हाका मातशें हांव नको सारकें उगडास ना मातशें कानार पडलेलें शेतान वचूंक जाय शिंपूंक सकाळीं मिसाक सांगलें म्हळ्यार तिका धांवूंक जाय आसलें आतां शेतान शिंपता ते आतां हांव शिंपता देवाचें उतर शिंपता आपोलोन रोयलें आनी देव हांवें रोयलें आपोलोन शिंपलें रोयलां आनी शिंपलां तेजो व्हडलो वालोर ना पूण वाडयता तो की म्हत्वाचो वाडयता तो की म्हत्वाचो. आतां कितें वाडयता उदाहरण ही म्हजे भयणीक पेकवणी जाय जाय गो बाय तुका काय नाका सुटका जाय काय नाका जाय आतां हांवें रोयलां कितें रोयलां देवाचें उतर तेज्या जिवितांत रोयलां आनी तें तर जाणा जाल्यार तें उतर घेवन परत 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 ते उलयतले म्हळ्यार कितें करतले शिंपतात जितले पावडी देवाचें उतर उलयता तितले फावटी आमी ताका शिंपता आनी तितले पावडी ते वयर 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 सोदता ताका आपोलोय वयर काडना ना म्हण भागेन पावलूय वयर काडना ताका वयर देव काडटा. आयज तेंच उदाहरण हे म्हजे भयणीक हांव बरो करिना वो आनी कोण बरो करिना पूण देव ताका पेकयता. हो बावडता आसा न्हू भयणी तुका देवान म्हाका पेकयला म्हणून म्हूण जेजू तुका आर्गां तुवें म्हाका बरें केलां म्हूण पेकोणी दिल्या. थँक्यू जिजस. आतां जेन्ना नको जाल्यार आमी तें उतर म्हणूंक पावना आमचे कडेन जायना म्हणपाक जाता आमी नको आयकोंक ना कशें कितें कात तें बेश्टें आयकलां कितें वय ध्यान बरी केलें ध्यान बरी पूण कुशी भशेन बरी जाल्या जेन्ना तें उदक घालून आमी शिंपलां तेन्ना आतां ते भयणीक पेकोवणी मेवल्या ते भयणीक पेकोवणी मेवल्या हो म्हजो भावार्थ. आतां तेच्या भावार्थान तें शिंपोवंक जाय काय सोडूंक जाय भयणी तूं शिंपतलें काय सोडून दितलें काम जालें वयच मेलो वयता जाचेन दांड दिलो टक्क 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 वयताच्या हातीन दांडो दिनाकात काम जालां होय अदिकूय आनी काम म्हाका शिकोवंक जाय आनी काम दी म्हाका. आयजी सुरवात तुज्या कामाची आयजी सुरवात तुवें सोयतानाक धांवडावपाची आयजी सुरवात तुज्या जिवितांतल्यान तुवें दुसऱ्याक तुजी गोवायकी दिवपाची आयजी सुरवात तुवें दुसऱ्याक आनी कोणाकूय भाव भयणाक ओडून हाडपाची. हाडटले भयणी हाडटले कोणाक
प्रेज गॉड. तरी आमी जायतीं बाबणां बसलीं आसात. 2 जाणांनी पासून एकल्या गाडीत जाल्यार आमी 30,000 केल्ली हातोली 40-45 वाडटले काय देंवतले आमचे? देव वाडयतलो काय देव वयतलो? केन्ना वाडटले? जेन्ना आमी दुसऱ्याक दिता तेन्ना, आमची गोवायकी दाखयता तेन्ना. आनी हेंच उतरपाक येवन पावलो आमकां हिंगा शिकयता. हांवें रोयलें, आपोलोन शिंपलें, पूण देवान वाडयलें. ती येवूं येयनाका, तुजें आनी म्हाजें काम. आरे बाबा पळय, तिका बरें जाता, देवाचें उतर. हांव आहलें थिंगा, म्हाका अशे त्रास जाताले, पूण आतां म्हाका कांय त्रास जायना. जेन्ना हो भावार्थ घेवन तोंडान उचात्ता, तुज्या भावार्थाक लागून कांय जायना म्हटलां, त्या भावार्थाक लागून ह्या फुडें तुका कांयच जावचें ना, कांयच जावचें ना. त्या देवान सांगलां तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें. आतां भावार्थ कसो दाखयतलें तूं? भावार्थ मुगो बाय तुका देवान बरें केलां मुगो, भयणी तुका बरें आहा मुगो, भावार्थ आहा मुगो, कसो दाखयतलें भावार्थ तो? आं कशें देवाच्या उतर रावतले आमी? ते कोन्ने मोन्ने मागीर गो, कोन्ने आनी खंयच्यो येतल्यो? पयले सद्याक देवान म्हाका कितें केलां तें गोवाय दिवन, कळ्ळें? म्हाज्या जिवितान देवान, आतां हांव कितें करतां हिंगा, म्हाज्या जिवितान देवान कितें केलां तेजें हांव गोवाय दितां तुमकां. पूण मोदें मोदें तोडटा आनी मोडटा. तें हांव तीच घेवन रावत जाल्यार म्हाका तीच दिवची पडटली. सांजे 7 आनी 8 जातली, तुमी कोण घरा वचपाची थिंगा उत्तली. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. पूण जेन्ना आमची भासावणी घेवन आमी गोवाय दिवपाक, आनी ते गोवायके उद्देशी आनी देवाच्या उतरा उद्देशी तुका तेका म्हाका सुटका मेवल्या. समजल्या? कशी मेवल्या? देवाच्या उतरा उद्देशी आनी म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर सरलेले गोवायके उद्देशी. खूब बरें दिसलां न्हू म्हटलां न्हू. आतां तें उजार करूंक जाय काय नाका? म्हाका खूब बरें दिसलां, हांव खूब बरें आसा, हरगां तुका जेजूक. आनी जेन्ना ही उतरां म्हणटा तेन्ना देवाक तूं गोवाय दिता आनी सैतानाच्या तोंडाचेर झणझणीत तपटां उडटा. पळय म्हाजें एक्शन पळय, आसा ती मेवू तो आनी राव ना, शेपडी तुटयत धांवता. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. भयण बरी आसता, खुशालकायेन मुरगडटा, अशें कितें घडलां भयणी जिवितांत? थँक्यू जिजस. जितले आमी खुशाल जाता तितल्यान देव आमच्या जिवितान आनीक 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 काम करता. आनीक फावटी सांगता, जितले आमी खुशाल जाता तितल्यान देव आमच्या जिवितान आनीक 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 काम करता. आनी देवाचें उतर सांगता. फिलिपकारांक बरोवन 4:20 वड, सदांच खुशाल रावत आनी मागीर रडत, अशें म्हणटा. कितें म्हणटा? सदांच खुशाल रावत, नव्यान सांगता खुशाल रावत. जाल्यार तूं खुशाल आहा जाल्यार तुज्या जिवितांत दूख आसतलें? तूं खुशाल आहा जाल्यार तुका रडोंक येतलें? तुका खुशाल आहा जाल्यार दोतोरां सारकी चिंतना येतलीं? तर सैतानाचेर आनी तेज्या मांडण्याचेर जैत व्हरात आनी तुमी देवाक लागीं सरात आनी हो सैतान तुमचे तान पडोन वयतलो. वयतलो? पडोन वयतलो झाड 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 करून. कोण तो सैतान? तुजे त्रास, तुजे कोश्ट, तुजें दूख, तुजें वखमान, तुजी भिरांत, ही सगळी देणी कोणाची? सैतानाची. आनी एका बगेन पावलो आमकां एक उदाहरण दिता. हांवें रोयलें, आपोलोन शिंपलें, पूण देवान वाडयलें. तिसरो पावंडो. खंयचो पावंडो? तिसरो पावंडो. पूण आमी कितें म्हणटा? अरे देव कांय करना, देवान करूंक जाय मत तें. म्हाका भावार्थ ना, हांव देवाक उलयना, ब्रादर म्हणटा तें हांव म्हणना,
म्हाका भावार्था. तरूय देव तुजो भावार्थ तपासता आनी तिसऱ्या पावंड्यार आमकां दवरल्या. आनी देखून बागेन पावलोक सकाळीं सांगलेलें तुमकां हें 13-20 वरां सांगता तुमच्या भावार्था बरोबर तुमी जियेता जाल्यार तुमकां पयलीं तपासून काडात. जण एकल्यान हें म्हाका तपासूंक जाय, म्हाजो भावार्थ आहा जाल्यार. आनी भावार्थ म्हणल्यार म्हाका कितें जाय पळय तें उलोवंक जाय. मोड आहा तें म्हाका नाका, म्हाका दिश्टी पडटा तें म्हाका नाका. तेजेर कोण दवरता भावार्थ? ओ भाव हिंगा बसला, त्या भावाचेर भावार्था म्हाका जावं, म्हाका जावं कोण उलयना. बां गेलें. थँक्यू जिजस, हालेलुया. हांव तुमकां उतराक 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 बोडी मारतलो. तो बागेन पावलो चात्तालो कोयतकारांक. तुमकां हांवें तुमच्या सांगाताक मोग घेवन येयलेली जाय काय बोडी घेवन येयलेली जाय? मोग जावं मग तुमकां? बोडी नाका मरे? जाल्यार मोग कसो जाता? एक चेडो चेडो सिग्नल करता. सुरवात मोगाची. कोणाची? मोगाची सुरवात. कितले फावटी देवाक तुवें बाय बाय टाटा केल्या? कितले फावटी देवाचो मोग करूंक आमी तयार जाल्यात? कितले फावटी देवाचें उतर आयकोन कितें सांगता? कसो तो मोग? मोग म्हणल्यार कितें? कितले फावटी आमी नियाळान आमच्या विचारान घातला? व्हंकलेचो मोग जाल्यार अशें सांडूंक जायना, सोडूंक जायना. कशेय भाशेन म्हाका व्हंकल जायी. कोण जायी? टायमींग फिक्स केला. चुकत जाल्यार कोणूय चोरून व्हरतलो. कितले उमेदीन आमी ते व्हंकलेचो मोग करतात जाल्यार कितले उमेदीन तो टायम आमी सांबाळटात. जाल्यार देवाचें उतर आमी कितलें सांबाळटात? देव हांवें तुजो मोग केला. कितें जाता देव? कितें सांगता? आयकोंक ना. देवान आमचो मोग केला. तो मोग आमी ओडकोला काय आयज पासून? कसो देवान आमचो मोग केला तो? चाकोन घेयात आनी चाकोन पळयात सर्वेस्वर कितलो गोड आनी मोवाड तो. चाखता काय आमी देवाचो मोग? चाखता काय आमी देवाचो मोग? मोग म्हणल्यार कितें? आय लव यू डार्लिंग. हानी आय डोंट नो पापा मनी, लेट्स गो. नको बाय, पापाचे पयशे आमकां नाका रे, चलया आमी. टण टणा टण. उती कर, उती कर. देवाचो मोग आमच्या सारको न्हू, मनशा सारको न्हू. देवाचो मोग वेगळो. आनी देव एकल्याचो कोण दुसऱ्याचो कोण नासरावना. देवाक सागवाद लागना. देवाचो मोग जो देवाच्या उतरान जियेता, जो कोण देवाचें उतर सांगलेलें आयकता, तेज्या सांगाताक सदांच देव आतोडटा. हे स्तोत्र 34 सांगता, म्हळ्यार वाचचें न्हू. तेका लागून देवाचो मोग चाखूंक आनी अनुभवूंक चाखून घेयात आनी पळयात. देव कितलो गोड. चाखला तुमी? देवाचो मोग चाखला? कसो चाखला म्हाका सांगात. तुमी सांगत जाल्यार शिंकतली भयणांनी म्हाज्या. आनी हांव उलयत 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 गेलो आनी तुमी तर आयकलां उगी रावल्या, आयकलां उगी रावल्या, तुमी उलोवंक ना जाल्यार तुमी शिकोवंक पावची ना. तुमी शिकतली जाल्यार तुमी उलोवंक जाय. देवान आमचो मोग केला? कसो केला?
आपल्याकल्याच पुताक आमच्या पासत ताका मरोंक दिला. आमी जाल्यार म्हणटाले अरे कांय न्ही रे तें आमी दिनाय. आमचे 2-3 पूत दिले आमी देवाक. आमचे 3 पूत मेले अशें म्हणनाय. म्हणटाय कोणा हाय वचली हय जायते जाण आसात. कित्याक तिणें देवाचो मोग चाखोंक ना. देवाचो मोग प्रेशस, पदवेचो मोग. हो देवाचो पूत पदवेदार पूत. ताका देवान आदीं फुडेंच आमच्या पासत कुशीन काडून दवरलेलो. आयज आमचें नशीब आमी लक्की म्हणत. हांव लक्की. कित्याक लक्की म्हणला तुमी? ब्रदर सांगता तूं म्हण हांवें म्हटलां. कित्याक लक्की तुमी? देवान आपल्या पुताक आमच्या पासत मरोंक दिलो. तो मेलो. तेज्या मन्ना वरी आमकां सुटका मेवली. आनी ताकाच लागून हें भगवंत पौलू 3 एपिसोडान 6 कडेन म्हणटा हांवें रोयलें आपोलोन शिंपलें पूण वाडयलें देवान. कोणें वाडयलें? हें शेत कोणाचें? कोणाचें? देवाचें. हें शेत वाडोवंक कोणा कडेन जाता? कोणा कडेन जाता? तुमीच तें शेत. पूण तें आमी वाडोवंक जाय. जें देवान दिलां उतर आमी परगटूंक जाय. देव वाडयता. आमकां देवान आपलें उतर दिलां. त्या उतराचेर बोवाळ दवरूंक जाय. आनी परतून परत तीं उतरां येता. तीं उतरां आमकां शिकोवंक बऱ्याक पडटा. भावार्थ म्हणल्यार कितें? आनी एक फावटी जाता आतां. हे 3रे फावटी काय 4थे फावटी जाले. जशें कुरिंतकार आमच्या हेब्रिवाच्या चिटीन 11 30 फावटी मेवता भावार्थ 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 30 टायम्स. हांवें फकत 4च फावटी म्हटलां. हांवें फकत 4च फावटी म्हटलां तुमच्या काळजांत तें भावार्थाचें बी रोवपाक. भावार्थ म्हणल्यार कितें? जें कितें म्हाका जाय म्हणत. जें कितें म्हाका जाय पूण म्हाका कडेन ना पूण देवान म्हाका दिलां म्हणून हांव देवाचेर पातयेतां. जें कितें म्हाका कडेन ना तें म्हाका कडेन आसा देखून हांव उलयतां. हालेलुया. थँक्यू जिजस. हेका म्हणटा भावार्थ. आनी ह्या भावार्थान तर जियेता जाल्यार सुमूर्त म्हळ्यार कायदो कसलोच गुन्यांव करूंक शकना तुजो आनी म्हाजो वो कोणाचोच. आनीक फावटी सांगता बरें आयकात. जरी तर हांव ह्या भावार्थान जियेता जाल्यार कसलोच गुन्यांव करूंक शकना तुजो आनी म्हाजो. त्या भावार्थाक येदी व्हडली पदवी दिल्या देवान. येद्या व्हडलें देणें येद्या व्हडलो गिफ्ट देवान दिला. ह्या भावार्थान आमी जिवंक. आनी हें उतर जेजून सगळे कडेन उजार केला. कडकार येयलो नमस्कार केलो. उतर कितें म्हणलें तें आयकात. माथ्याचो शिवर्तमन 8 एपिसोड पयली ओड. कडकाराची उतरां. जेजू मागणें करून दोंगरा वयलो देंवतालो. जेजू रातभर देवाचो आनी जेजूचो संबंद आसतालो. आमकडे हें करतले हांवें कितलो गो तरी बाबा हें मागणें केन्ना काबार जातली. न्हू काबारूच जायना मरे मागणें. हे मागणें न्हू ही शिकोवण ही काबार जावची ना. जो पर्यंत तूं शिकल्या शिवाय तुका ती मेवची ना. प्रेज द लॉर्ड. वाच 8:1 पयली ओड. बेगीन बेगीन वाच गो भयणी. कितलें रोखत का गो तूं? एकदां
आनीक एक फावट लोकांची वोट तांडी आसली आनी जेवंक खावंक तांचे कोडे कांयच नासलें देखून सिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें. कितें गो कितें गो कितें गो कितें गो 8:1 गो बाय सांगलें मगो तुका मॅथ्यू म्हणून पळयलें मगो सूय आतां स्थितींत आमचे दोंगरा वयलो देंवल्या उपरांत लोकांचे उरपोंजी आमी काय उरपोंच ना हिंगा मेजून बोटांनी लोकांचे उरपोंजी ताच्या म्हणल्यार कोणाच्या शेपायच्या जेजूच्या प्रेज गॉड जेजूच्या फाटल्यान उरपोंजी येताल्यो मागीर राव 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 पुरानी धांवना तुजें फास्ट सामकें म्हाका तुका धरूंक कोडो जाल्यार म्हाका हांवें फॉरस काडची पडटली प्रेज गॉड अवचितूच एक कोडकार लागीं सरोन प्रेज गॉड बाय आमी कितले फावटी तुका नमस्कार केला गो आमकां कितले फावटी देणी जायी ब्रदर म्हाज्या पासत माग सिस्टर माग फादर माग आनीक माग आमकां मागण्यांत दवर म्हणल्यार कितें मुवयो लागल्या दब्यान घालूंक जाय साखरेक मुवयो लागल्या ती हांवें चाळून जाता आनी मागीर आमी परतून टायट ती गुड्डी लायता ते भाशेन कितें जालां मागण्यांत दवरूंक रावनाकात मागणें शिकात सिस्टर म्हाका मागणें शिकय ब्रदर म्हाका मागणें शिकय हें पळय म्हाज्या जिविताची कोता एक कोतयेक हांवें कितें करचें मागात कितें म्हणलां मागात 7 उरता मागात आनी देव तुमकां दितलो आमी मागोनात आमी गावतात म्हाका मागण्यांत दवर म्हाजे हात दवर म्हाज्या भयणांनी हातूच न्हू तुमचे गोडे गोमटीर बसून किकीर गडो म्हणून भुरग्यांक फोटयतात ते भाशेन फोटय तरूय कांय जावचें ना त्या ती भुरग्यां फोटोवताले आतां भुरगे फोटोवना आतां 3 वर्सांचे भुरगे जाणा किकीर गडो झाडां फोटयता म्हाका तूं गडो वाच कोण आसा वाच वाच गो बाय तूं वाच गो थँक्यू जीसस कितें म्हटलां लॉर्ड नोट दिस पॉयंट कोणाल म्हणटा न्हू मी लॉर्ड नोट दिस पॉयंट आयज हांव तुमकां सांगता ह्या पॉयंट मार्क करात ताणें कितें म्हटलां तें आनी ह्या उतरा वयल्यान उगडास दवरात तुज्या बावडसान तुका जालें देखून जेजूक तो सांगता तो ऑलरेडी जाणा म्हणी तुका तूं ऑलरेडी जाणा जावंक जाय जेजूच्यान तुका बरें करूंक जाता जालें म्हण हिंगा शिकयता आमकां ही उतराची शिकोवण येता त्या कोडकारान कितें म्हटलें तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरें करूंक जाता आतां हिंगा म्हाज्या दुनिया तुवें म्हाका बरें केलें आय थँक यू हालेलुया बाबा 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 बसत उमेदीन उडयो मारूंक जाता जायना इतलीं वर्सां 14 वर्सां बणी तूं रडटालें 14 वर्सां तूं दूख सोंसतालें हांव नको 14 वर्सां मदें ह्या जाग्याचेर बसून आसता ते भाशेन आसला जाल्यार तूं जाणा तुज्या दुयेंसाचें कितें तें पूण आयज अकस्मात देवान आपणें ऑपरेशन केलें आनी तें ऑपरेशन कशें जालें तें मागीर सांगता थँक्यू जिजस हालेलुया तुका जाय जाल्यार म्हजी खुशी न्हय जेजूचें मागणें बापा हें म्हजे वयलें पात्र पयस काड पूण म्हाका जाय तशें न्हू तुका जाय तशें जावं दी
तें म्हणलां म्हाका जाय तशें न्हू तुका जाय तशें जावं दी. म्हणून म्हाका कितें जाय, ब्रदर सिस्टर हांव कितलें दूख भोगता जाणा, म्हाका मागणें कर गो बाय, म्हाजें रात दवर न्हू, तुजो हात दवरीत जाल्यारूच म्हाका बरें दिसता. हांव ते पाटी येयलेली, तुवें म्हजें रात दवरलो आनी म्हाका बरें दिसलें. पूण घरा गेल्या उपरांत कितें जालें जाणां, कितें जालें बाय, पोत्तून म्हाका दुखोंक लागलें मरे. कित्याक दुखोंक लागलें पोत्तून, आमचो भावार्थ आमी आतां शिकली तुमी म्हाका दिसता मातशें मातशें ते कोडकारा अवदेशी अदीक करून भावार्थ जावन आसा. आनी देव म्हणटा ओय म्हाका जाय. त्या वेळार जेजू मनीस, आमचे भाशेन मनीस, तुज्या आनी म्हाजे भाशेन मनीस, पूण देवाची पदवी भितर व्हांवताली एके झरी भाशेन. जशें ते सामार्थान बायलेक जेजून सांगलें हांव दीन तें उदक तूं पियत जाल्यार तुज्या भितर जोर जावतली आनी व्हांवत रावतली. सांगलां तुमच्या भितर जोर जातली आनी ती व्हांवत रावतली. केन्ना, हांव दिता तें उदक पिवप जाल्यार. अशें जाता रे तें. तेणें सांगलें जाता तें म्हटल्यार न्हू, हांव म्हटल्यार हें म्हणटा हांव. जेजू गायांनी बरो जालो, जेजू गायांनी बरो जालो. एक्सरसायज दुखा मरे पेंटां तूं, कित्याक पेंटान दुखा मरे, असो कोत्ना. तिका कितें कोत्ता त्या उगडास येयलो म्हाका म्हाज्या भयणीचो. स्वता म्हाजी भयण, म्हाज्या रोगताची भयण. ती देवाच्या उतरांत येयली, रितीराक येयली. आनी जेन्ना तिका मागणें कोत्ताली जायतो लोक पडोंक लागलो. ती मोठे दोळे करून पळयताली आनी कितें म्हणूंक लागली जाणा, हेणें कितें तरी गुंडसांव केलां, सॅटींग केलां, बे शात बाजार पडटा, हेणें सॅटींग केलां. आनी हें चिंतून ती तिका उबी रावन पळयताली. आनी ती एक संवय आयज पासून टेस्टींग करपाक. कितें करपाक, हांव पडटा जाल्यार पळयतलें. सगल्या कोण सॅटींग केलां, म्हाज्या बाबानूय केलां, तिणेंय केलां, म्हूण सॅटींग केलां, नाजाल्यार लोक कसो पडटा हो. आनी ती येयली आनी उबी रावली. तिणें हात दवरून नासतना हात उबारताच ती पडली. कारण येयलो शॉक आनी पडली सकयल. आपल्याच तोंडान मागीर सांगूंक लागली. लोकांक कितलें सांगलां तें म्हाका खबर ना, पूण म्हाका सांगलें बाबा हांव स्वतान चिंतालें तुमी कितें तरी सॅटींग केलां, तुमी मागणें कोत्ता तेन्ना लोक पडटा, पूण लोक सगलो बरो जाता ना. कित्याक जायना, कित्याक ताका भावार्थ ना. आयकोता आयकोता समजता, तुजो भावार्थ वाडय. सो जेजून सांगलां तुजो भावार्थ वाडय. जेजू सांगता सोमिया गुरुजी आमचो भावार्थ वाडय. आनी भावार्थ कसो वाडटा, आयकोन 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 उलोवन आयकोता. ते उलोवन हांव गवाय दिवन म्हजो भावार्थ वाडटा. तेन्ना म्हणटा जेजू तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली. तुमी जाणा रोखपाची बायलेची हिस्टरी जाणा तुमी न्हू, जाणा काय नको. त्याच शिवर्धना 5 मेवता. कितें वताली ती इतली दुयेंत जालोली, इतली जालोली की ती एक आनी जियोवपाची आशा नासलोली. दुडू काबार जालें, सोकोतूय काबार जाली. आतां वेळ उरलेलो रगत काबार जावपाची. कित्याक मनशाक जीव आनी ताकद कितें आसता, रगतान आसता. जितलें रगत आहा तितलो मनीस तंदुरुस्त आसता. रगत व्हांवंक लागलें, वचोंक लागलें, वचोंक लागलें आनी त्या रगतांतल्यान तुजो जीव मेंगणो जाता, जीव भायर सरपाचो टायम येता. पूण जेन्ना असल्या काळार ते वस्तरेक आनी कोण एकली मेवली आनी तिणें ताका सांगलें आगो तिका जेजू येयला. कोण येयला, जेजू येयला. खूब जाणांक पिकयता तो,
जायत्या जाणांची पिकोवण्यो जाता. आं हय गो आं सांगता तितली ती उमेदीन आयकूंक लागली. फुड्यान येवंक लागली. कोणाच्या फुड्यान येताली ती? जेजूच्या फुड्यान येताली. आनी तें उतर घेतल्या उपरांत ती घरा गेली आनी म्हणूंक लागली, जेजून तूं रात लावन तांकां बरो कोत्ता, म्हाज्यान कांय ती वसोंक जायना, तेज्या मुखार उबें रावंक जायना, कित्याक हांव पोश्टाची बायल. आनी ती म्हणूंक लागली, हांव तेज्या आंगोस्त्राक हात लायन जाल्यार बरी जातली. कित्याक म्हटलें? आनी जेन्ना ती ते लुटींतल्यान चोरयां नाडून बुडून म्हणटा ते भाशेन ती बाबडी कोश्टावन गेली. आनी जेन्ना तिणें आंगोस्त्राक हात लायलो तेच घडयेर तिका कळोन आयलें आपल्या रोगताची झूर सुकली. तेच घडयेर तिका कळोन आयलें आपल्या रोगताची जोर सुकली. आनी ती बेगीन धांवून भायर सरून गेली. कित्याक लोक म्हाका दवरपाचो ना, हांव कोण ती वखद जाल्यार फातरांनी मारतलो म्हाका, ते काळार कायदो आसलेलो. पूण जेजू म्हणटा, कोणें म्हाज्या आंगोस्त्राक हात लायलो, कोणें म्हाज्या आंगोस्त्राक हात लायलो. सगळे एवढे वता न्ही आमचे आपोस्तल आहले ते चड शाणी सामके, गिन्यानी ते तत्गिन्यानी. कसले? तत्गिन्यानी, व्हडले गिन्यानाचे मनीस. अरे जेजू कितें तूं पिश्या भाशेन उलयता, तुका लोक दुगयता, तुका लोक तेवडें करता, लोक आनी कितें करता, आनी तूं विचारता पिश्याच्या भाशेन विचारता कोणें म्हाका हात लायलो काय म्हणून. पळयना तूं कितें जाता तें, कितली गर्दी ती पळयना. जेजू परतून तांकां सांगता, कोणें तरी म्हाका हात लायला, कित्याक म्हज्या भितरलो एक गूण भायर सरला. कितें जाला? भितरलो गूण भायर सरला. आनी तो तेवढें नदर मारून भोंवडायत रावलो, जशें हांव आतां नदर मारता तुमचेर. हांव जेजू न्हू, तुमी चिंतनाका हांव म्हाका जेजूक सर कोत्ता म्हणून, ना. पूण जेजू भाशेन जावंक हांव वावुरता. आनी तसो भोंवडायतालो तेन्ना ती बायल भिवून आनी खोडखोडून हां 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 जेजू जेजू उतरां येयना तोंडाक. जेजू जेजू ती हात लायला, ती हांवें लायला. कोण लायला? हांवें लायला तुका हात. कित्याक लायलो? उमके भाशेन उमकें जालें आनी हांव आतां बरी जाल्या. म्हाका भोगलां, म्हजें पळय आंगलें ओलें जातालें तें ओलें जावना, सुकलां. आनी एक 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 उतर आपली गोवायकी दिवंक लागली. आनी ती एक एक उतर गोवायकी दिताना जेजून म्हटलें, दुये म्हजे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. दुये म्हजे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. भयणी म्हजे तुज्या भावार्थान. तुका सुरवातेक सकाळीं तेंच सांगत येता, वय काय ना, तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली. हें जेजूची बासावणी. आनी जेन्ना ती बासावणी घेता तेन्ना जेजू सांगता, पुरी पूर्ण पेकोवणी घे. आनी आनी उरोंक ना ओद्दी आमी दुबावतात. जालें तें, जातोलें तें, हें जालें तें जालें म्हणून एका उतराक आनीक 10 उतरां आमी एकठांय करतात. आनी आमच्या जिवितांत जें कितें कोता आसा तें आमी वाडयत रावतात. आमचो दुबाव आमी वाडयत रावतात आनी आमकां पेखोवणी फावो जावंक पावना. कित्याक लागून? आमच्या दुबावाक लागून. आनी हें होजया बुकार 6:4 वोड सांगता. वो आमच्या न्यू टेस्टमेंटान माथेवाच्या 4:1 सांगता. आनी ती सांगता आमच्या गिन्यानाच्या दुबावाक लागून. देवाचें उतर आमी मानून घेवना देखून तुमी चुकतात न्हय. देवाचे पदवेची आमी आपुरबाय करना देखून देवाची पदवी
आमी वाकाणी ना देखून आमी चुकतात न्हय. सगल्या काळजान सगल्या बळान सगले सोकतेन कितें करतली आमी? कितें करतली? म्हाका झेम येता काय तुमकां? मातशें डीम जाल्या, बॅटरी डावन जाल्या अशी दिसता. हांवूय मातसो डीम कोत्ता, तुमी आनिकूय डीम जाता. हां, जेजू डीम नाहलो, जेजू उजवाड आहलो आनी जेजूचे फाटलावदार उजवाडान चलताले. आमी जेजूचे फाटलावदार, आमी जेजूचे फाटलावदार जायत्या वेळान जावं देव बरें करूं आवाज दिलो म्हणून. आनी जेजूचे फाटलावदार कितें करता सांगात पळोवया. फाटलावदार आमी जेजूचे कितें करतात? घेवन कुरीस शांतीपणाचे वेताव आमी सगल्या संवसाराक. घेता खुरीस आमी. म्हाका कितें पडलां हे तूं नाका थिंगा, तूं वचनाका, तूं वचनाका. आनी चडश्यो बायलो गोवांक ओडटा, टाग ऑफ वॉर. तुका कित्याक पडलां? आगो थिंगा झगडटाय ती, तुका पड, तूं यो हिंगा भितर. फाटलावदार जेजूचो, फाटलावदार बायलेचो. वय काय ना? तुमी ओडटाय मगो गोवांक? ओडी नाकात, तेचे बराबर आसात. बुजवण दियात दुसऱ्याक, गढाय दियात, बोड दियात. बुजवण कशी? देवाचें उतर कोण कितें आहा तोंडांतल्यान भायर काडून सांग. कोणचें झगडें आतां गोबायलांचें सांगात, बाय अशें न्हू तशें न्हू तें, बाबा अशें न्हू तें. आयकता तें आयकोन दी, आयकोना जाल्यार आयकोनाका. आमचें काम आमी केलें, वय काय ना? पूण आमी तर फाटी वळून टाग ऑफ वॉर केलें जाल्यार आमी काम केलां? आमी कितें उरलां? कितें का आहा उतर म्हाका उडास येना. इलेले मोदीन पत्ते शेणले, देवाक नाका तें उजार केलेलें. थँक्यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया. हेकाच लागून हे 2 लायणीचेर आपोलोन रोयलें, पावलून रोयलें, आपोलोन शिंपलें आनी देवान वाडयलें. आयज आमच्या जिवितांत तेंच घडटा. देव वाडयता पूण आमी देवाक वाडोवपाक दिना. आमच्या जिवितांत देव वाडोवंक सोदता पूण आमी देवाक वाडोवंक दिना. कित्याक? आमी देवाच्या उतराचेर फाती येना. म्हण जायती स्टोरी आहा. तूं जाण मरे कितें जालें तें तेन्ना? तेन्ना रे. केन्ना गो? तेन्ना रे. ती सगळी बोवाड जालेली, कितलो लोक थिंगासोर एकामेकाक मारतालो. हालेलुया 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 करताली, थिंगा झगडीं जाली. मार पडलेलो तेणें मार घेतलो. त्या कितें बरें मेवलां तें जालेलें ते उजार करतात. हालेलुया केल्या उपरांत आमच्या जिवितांत जैत मेळटा. जितलें आमी हालेलुया करता तेन्ना आमच्या जिवितांत जैत मेळटा. म्हणत जैताची निशाणी हालेलुयाचे मागणी, आनी दुसरें मागणें ना. तुज्या आनी म्हाज्या जिवितांत जैत जायें जाल्यार सकाळीं उठून चालू कर हालेलुया. पूण पयलो खुर्साची करू काड कपलार. कित्याक ती सांगता. जेजू खुर्सार मेलो, जेजून खुर्सार रगत वारयलें, जेजून त्या खुर्सा वरवीं आमची सोडवण केली. हय, थँक्यू जेजस. आर्गां तुमकां. जेन्ना जेजून त्या खुर्साचेर मेलो तें रगत खंय वारवलेलें? खंय वारवलेलें? आतां तापोवंक पडटा म्हाका. आतां देव म्हळ्यार देवगी रावता. काड रे भायर तेजी उतरां भायर काड. जेवचें रगत खंय व्हांवतालें? खुर्साचेर व्हांवतालें, खुर्साचेर व्हांवतालें. जाणा तुमी. पूण सांगोंक भिता कितली गरीब तुमी. ग्रेस जायात. व्हेरी गूड. गॉड ब्लेस यू.
जेन्ना तें रगत खुर्साचेर तो खुरीस खूंय आहा आतां? आं खूंय आहा तो खुरीस? हांव तो खुरीस. एक एक तेंबो जेजूचो म्हाजेर व्हांवला आनी आयज म्हाका पवित्र करून देवा आपल्या मुखार दवरला. तो एक एक तेंबो जावन आसा, एक एक उतर देवाचे जे तोंडांतल्यान भायर सरता आनी म्हाजें जिवीत आख्खें नवसरून नेवय करता आनी तुमच्या जिवितान फोड दिता. ही आमी जाणा काय? जेजू खुर्सार मेलो. खंय मेलो? खुर्सार मेलो. बोंगबाबड्याचे चुचूर केलो नाय तेजे. कितें करून म्हाल देवान तांकां केसो मनीस ते तुज्यान म्हाजे भाशेन न्हू. कसले मनशां तुज्यान म्हाजे भाशेन न्हू. हय त्या तेंपार तूं हांवूय तूंय तेंच करची ना आहली. आतां तेचो गुन्यांव कित्याक कोत्ता? तूं तांकां एक बोट दाखयता, 3 बोटां तुका दाखयता. तो मिनावीस तेचो उगडास कोत्ता तूं. तिणीन जेजूक मारलो, तिणीन जेजूक मारलो. तुवें हांवें कितें केलें? जेजू सालवार केलो? जेजूक हेंग मारली? त्या काळार नासली. ह्या काळार आमी आहा? आहा? आमी आहा ह्या काळार जेजूक सांगात दिवंक? कोणूय ना. ह्या काळार जेजूक सांगात दिवंक आमी आहा? प्रेज गॉड. आनी कसो येता सांगत? तेज्या उतरांत आमचीं उतरां मिसळ कोत्ता. जेजू तेजें रगत त्या खुर्साचेर व्हरवलें. त्या खुर्साक लोक तुकतालो. कितें कोत्तालो? तुकतालो. विटेचो म्हणून मानतालो. त्या खुर्सार कोण मेला तो विटेचो मनीस. तूं कोत्ताले त्या खुर्साक आनी अशें जेजूचेर कितली लुती उडयली. पण जेजून जाप काडिनासतना सोंसली. तूं आनी हांव सोंशीत काय? हें आमी बरें जाणां जावंक जाय. कोणा पासत सोंसलें जेजून तें? कोणा पासत? आमच्या पासत? कोणा पासत? प्रेज गॉड. आमच्या पासत म्हळ्यार हांवूय तितून गेलां. आमच्या पासत न्हू, म्हज्या पासत. जेन्ना म्हज्या पासत म्हणटा हांव जेजूक स्विकार करता. जेजू हे कश्ट मरून सोंसले जाल्यार ते म्हज्या पासत. आनी ह्या कश्टा मरणांनी म्हाका वांटो आहा. जेन्ना खुर्साचेर रगत व्हांवतालें तो एक एक तेंबो म्हाजे कुडीचेर व्हांवता. एक एक तेंबो जेजूच्या रगताचो. आनी ताका लागून जेजून म्हटलां म्हज्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. कितें म्हटलां? जेजूच्या उतरा वरवीं आमी नितळ जाल्यात. जॉन 15:3. जॉन 15:3. तुमकां जाय नितळ जावपाक? तुमकां जाय पेकवणी? तुमकां जाय बरेंपण? कोण दितलो? आं दितलो? आतां येतलो? भयणी म्हाजे, माय म्हाजे जेजून बरेंपण आमकां दिलें. आतां आमकां भावार्थ जावं आमचो. आमचो भावार्थ आमी जेजूक दिवंक जाय. आनी जेजू मागीर सांगता तुज्या भावार्थान तुका मेवला. हांव एक उदाहरण दिता मागीर तुमकां. वाच. हांव तुमचे लागीं उलयलां आं त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. व्हेरी गूड. कित्याक नितळ जाल्या? जेजूच्या उतरा वरवीं. सबांव लावूंक ना? ना. सबांव लावंक सर्फ हाडूंक ना? बरो शॅम्पू घालूंक ना? चकचकीत जावन बरो वास दिवंक ना? सगल्या संवसाराच्या कायद्या नेमांच्या प्रमाणे जें कितें आसलें तितलेंय जेजून काडून घेतलें. त्या खुर्सार खिळावून सासणांक काबार केली. तेन्नाच आमी नितळ जालीं. आमची वस्कोताय, आमची भिरांत, आमच्यो चुकी, आमचें वखमान, आमचें आनी कितें हें सगलें जेजून काडलें.
आनी खंय कितें केलें तें त्या खुर्साचेर किडायले आनी उतरां दिलीं. कितें दिल्या? उतरां दिल्या. निमाणो मोत्ता तेन्ना मनशाक कांदेक कितें जाय काय विचारता काय विचारना? मोच्च्या वेळार जाणा तुमी? हय, मोच्च्या वेळार तो मनीस आसा जाल्यार ताका विचारतात, बाबा कितें जाय तुका? बाय कितें जाय तुका? सांग, मागता तें दिता तुका. आनी तेन्ना तो मनीस कितें मागता. आनी एक मनीस आपणाक उदकूच पुरो, उदक दी. आनी तें उदक घेयल्या उपरांत तेजो जीव शांत जाता आनी ते कुडींतलो तो भायर सरता. हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्या. थोडे संवसाराचे आशेचे आसले, क्रिस्तायेचे आशेचे आसले, ताका उदक गायलें, ताका आनी कितें गायलें, पूण तेजो जीव वचोंक ना. पूण अकस्मात कोणें केलें म्हणलें, आरे बाबा ताका पयशांची आस आसली, तेज्या तोंडान पयसो घाल. हय, फकाण न्हू हें सत. हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां हांव भुरगो आसतना. पुर्तुगेज टायमा येदी खबरी. तो बुरकाचो पयसो आसलो न्हू, आनी थिंगच्या कोणान वडिलांनी बाबड्यान तो हाडलो, सोदून खंयचो पयसो हाडलो आनी तेज्या तोंडान घातलो. सुस्कार सोडलो. कितें केलें? तेच भाशेन जेजूनूय त्या खुर्साचेर सुस्कार सोडला. तें विचारताले ताका, कितें जाय तुका? कितें जाय तुका? तूं देवाचो पूत, सगळो दिवं, दाखय आमकां. तेन्ना सत मानता तुजेर. आनी तो कितें सांगतालो रावणा कितें जाय म्हणून? कितें मागतालो? बापा तांकां तें नकोत, आमच्यांनी जायत काय? हो पयलो पावंडो. दुसरो पावंडो, जेन्ना एक चोर किरमिंदो हुमकावतालो आनी दुसरो आनी एक आसलो, ते दोगूय आसलेले, म्हूण एकलो जेजूच्यो केण्ण्यो कोत्तालो. आरे तूं देवाचो पूत मरे, सांगतालो म्हणून आमकां सकयल देंव मरे, दाखय, तुकाय सोडय आमकांय सोडय. पूण दुसरो म्हणटालो, आरे बाबा तूं आनी हांवूय तेच कास्तीक सांपडल्यात, आमी तरी चुकी केल्यात दोगांयनी. तेणें कांयच करूंक ना आनी तो हें फॉर्मोण भोगता. आनी तेन्ना तो म्हणटा, जेजू तूं तुज्या राज्यान वयता तेन्ना म्हजो उडास कर. जेजू कितें सांगता? फाल्यां यो रे. ना फाल्यां, आयजूच खरेंच काय फाल्यां? जाल्यार जेजू पिकोवन दिता कोण ना दिता, फाल्यां दिता काय आयजूच दिता? ह्या दोनूय भयणांक आयज देवान पिकोवन दिलें, आयजूच दिलें काय फाल्यां? फाल्यां एक्चुअली मदूंटी जालें न्हू, ते देवान धाडलां न्हू तांकां सोंसूंक. सोंसता तें देवाच्या मोगा पासून. देवान सांगलां म्हजो मोग कोत्ता तांकां सोंसूंक पडटलें म्हणून. मागीर आमी कशें उलयता तर? आमी कशें हें काडटा? भविश्यवाणी म्हणटाय न्हू ताका, भविश्यवाणी काडटा. लिपय नाका, सांग उलय. प्रकाश न्ही, भविश्यवाणी म्हणल्यार कितें जावचें आहा तें तपासून काडटा. तुज्यान आनी म्हाज्यान तें तपासून काडूंक जावचें ना. तुज्यान आनी म्हाज्यान तें उतर कितें सांगता तें तपासून काडूंक जाय. तुका आनी म्हाका कोणाचेर भविश्यवाणी करूंक दिवंक ना. कोणाचें नशीब पारकूंक तुका आनी म्हाका धाडूंक ना. तुका आनी म्हाका धाडला देवाचो मोग विस्तारूंक. जें तुज्या सोबें कितें घडलां तें तुवें दुसऱ्याक दिवंक. दियात आनी देव तुमकां दितलो. दामून चेपून हालोवन धोलून सुयेन भरून वोत्तोसोर तुमचे उटयेन घालतलो. कशें घालतलो? वोत्तोसोर. इलें इलें घालचो ना. केन्ना घालतलो? जेन्ना आमी दुसऱ्याक दिता तेन्ना. हो एक गूठ लिपलेलो आसा हितून, देण्याचो आनी येण्याचो. आमी थोडीं जाणां कितें चिंता, ताका दी जाल्यार आमकां कितें मेवतलें, कितें जातलें? ताका दी जाल्यार आमकां कितें मेवतलें? मेवता त्या प्रमाणें जोक काडून आमी दिवंक वयता. आनी देव म्हणटा त्याच जोकान तुका हांव परतून दितलो. जें तुवें कितें जोखलां त्याच जोकान हांव तुका परतून दितलो. देव तुज्या आनी म्हाज्या रिणांत रावना.
देव तुज्या म्हाज्या रिणांत रावना. देवाचें गोर भरलेलें आसा. देवाचें गोर भरलेलें आसा. आनी ह्या भरलेल्या घरांत देव सांगता तुमचो 10 वांटो काडून ते कोटये कोणीन राशीक घालात. खंय घालात? कोटी म्हळ्यार कितें? गुदांव. त्या गुदांवांत घालात. तुमी चवकशी करिनाका तो कोण कितें करता, कोण कितें खाता, कोणें कितें केलें, तेजे न्याय करूंक आमकां दिवना देवान. देवान तुका आनी म्हाका शिकयला दिवपाक. आनी जेन्ना आमी दिता तेंच देवाचें उतर आमकां सांगता मालाकी 3:10 पुस्तकान सांगता हांव सुर्गीच्यो मानसू आनी दारां उगडून तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. कितें घालतलो? आशिर्वाद घालतलो. जेन्ना तुमचें दान तुमी कोटये कुडीन घालतात तेन्ना. नाजाल्यार आमी करताय कितलें हो येयलो मिस्ता आतां डोनेशन मागूंक. जाय जाणांच्या मदीन घोडे घडटा गावता आसतलें आतां ब्रादर येयलो आं डोनेशन मागूंक म्हज्या भयणांनी म्हज्या भावांनी. देव क्रिस्त म्हूण. आनी म्हाज्या देवान म्हाज्या जिवितान सुबानपणान म्हाका बोल्लोलो आसा. आनी असली देणी असलीं उतरां म्हाजी बायल आयकता. चुचरे बाबड्याचें वचकोत ती कितें बरें बायल न्हू म्हाजी. आनी ती म्हाका म्हणटा आरे बाबा तूं सांगता मरे कितें गो जायतें आहा म्हणून तुका देवान दिलां. हूंय पूण दवरना रे तें. हूंय हा रे तें दाखय म्हाका. हो कसलो घोव बदमासू आहा पळय तें बायलेक दाखयना. कोणाक दाखयता काय? फॉरेन देवान म्हाका जायतें दिलां उपूड महत्वान वतून दिलां. तें देवाचें उतर हांव उलयता आनी जायतें वच्या वचून घडटा. जायतें देवान दिलां म्हाका. पूण जरी तर म्हाजी बायल वचकत तेका समजोंक ना. कितें करया? तिच्या पासत मागया न्हू. मागया काय नाका? कोण जाप दिना म्हाजी बायली पासत मागूंक. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. आमी धाकटें उतरां घालता तुमकां बॉलिंग करता. क्रिकेट तेन्ना तुमकां जाणाय न्हू टुक्क टुक्क करताय ते भाशेन हांव बॉलिंग करता. बायल म्हाजी बॅटींग करता. हें देवाच्या उतराचें बॉलिंग. देवाच्या उतराचें बॅटींग. आनी अशें म्हणटा देव जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता. कितें करता? तेन्ना तुमकां हो कळोन येता खंयच्या ब्रदराक खंयच्या सिस्टरीक खंयच्या आनी कोणाक कोणें धाडला. तेज्या जिवितान तेज्या तोंडांतल्यान उतरां खंयचीं येता. देव कितें शिकयता आमकां जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता. जॉन 3:35 काय 36. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. तीस आणि 4. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी त्या गायनूय करता न्हू ये वतम्या देवाच्या. आमी आपोवंक जावं ताका. आमी देवाची उतरां उलोवंक जाय. आनी देव माप मेजप नासतना वतोसो तुजे उटयेन भरून तो घालता. हो भावार्थ आसा मगो तुमकां. ह्या भावार्थान जियेता मगो आमी. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आम्ही आता तीच लायनीन या आनी ताकाच आद दिवन आमी वयर सरोया. हो आत जेजून आमच्या पासत खुर्सार मेलो, खुर्सार मरून आपलें रगत वारयलें. तें रगत जावन आसा एक एक तेंबो जेजूचें उतर. आनी जितलें उतर आमी तें शिकल्या, जितलें उतर आमी तोंडान आमी उचात्ता, तेन्ना एक एक तेंबो रगताचो आमचे कुडीचेर व्हांवता. आमी दवरेक मनीस आसा तो खुरीस. आनी त्या खुर्साक लागून जेजून त्या पलंगाचेर जीव दिलो आनी त्या खुर्साक हेंग मारली. त्या खुर्साचो मोग केलो. कोणाचो मोग केलो म्हणटा आमी जेजून? कोणाचो मोग केलो? आमचो मोग केलो, म्हजो मोग केलो. हांव तपासून पळयता काय म्हजो मोग कसो केला तो. कशे भाशेन जेजून म्हाका आपल्या मोगान वेगयला तो. जें कितें म्हाका फावो नासलें तें देवान म्हाका शीम नासतना दिलां म्हणून. ही देवाची पदवी देवान म्हजेर ओतयल्या म्हणून हांव जाणा काय. थँक्यू जीजस. हालेलुया. कोणाक बोरीन ती बोरीन कोणाक दूख आसा सायडीक बोरगांनी लॉजा नाकात. हां, कोणाक आसा? तुका आसा. प्रेज गॉड. कित्याक भितात? उबी राव. ही म्हाजें देणें न्हू, ही म्हाजी पदवी न्हू. म्हाज्या भयणांनी देव उलयता आनी तुमकां पेकोवणी दिता. हांव दिना, ती म्हाका पदवी ना. पूण फॉरेन देवाच्या उतराक पदवी आसा. तुमकां भावार्थ आसा? होय. जाल्यार तुज्या भावार्थान तुजी पेकोवणी घे. तुजे दोळे बंद कर. कित्याक पोतून 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 देवाचें उतर म्हाका उडास करूंक लागलें. पोतून पोतून तें म्हाका आड्डोंक लागलें. आनी देखून हांवें उतरां उचाल्ल्यां. आनी उतरां देवान म्हाज्या तोंडान उचाल्लो न्ही. देव केन्ना निर्फोड करिना. देव केन्ना निर्फोड करिना. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आर्गा जेजूक. थँक्यू जीसस. जेजू हांव तुका आर्गां दिता. जेजू हांव तुका वाखणटा. जेजू हांव तुका दिनवासता. आयच्या दिसाक हें तुजें उतर म्हाज्या भितर, म्हाज्या तोंडांतल्यान हांव उलयल्या उपरांत म्हाज्या कानांतल्यान तें भितर वेता आनी भितर सान म्हाज्या तोंडांतल्यान पोतून भायर सरता आनी म्हाज्या भयणाक पेकयता. म्हाज्या भयणांनी घेयात तुमची पेकोवणी जेजूच्या नांवान. थँक्यू जीसस. आर्गां तुका जेजूक. हें तुज्या उतरां पासत, हें तुज्या बरेपणा पासत. जें कितें तुमकां दुखतालें तें चॅक करात. चॅक करात. पळयात, हालोवन धरून पळयात. पळय, सोदी नाकात. पळय, झीक झाक टाका टाक जावं दे. ते भयणीन तोंडा कडेन गेलें. कितें जालें बाय? पडलें? केन्ना गो? केन्ना पडलें? आतां? अशें अशें एवढे एवढे. थँक्यू जीसस. तुका बेस पळयलां. खूंय दुखा तुका? काल पडलेलें, पयर पडलेलें. बसपाक जायना. तूं तोंडान कितें उलयता? बसपाक जायना. हांव सांगता बसपाक जाता. सत मानता तूं? सत मानता तूं? सत मानता म्हणल्यार कितें? जें कितें तूं उलयता त्या जिवितान तुज्या गोडान येता ताका म्हणटा सत मानता. हांव तें इंग्लिशीचें उतर हांव म्हणूंक जाणा म्हणजे हांव प्रोकासनी करूंक नको. एक्शन इन करस्पोंडंट. बाबा मातसो कोण आहा जाल्यार करा रे, कोंकणीन सांगात ताका. एक्शन इन करस्पोंडंट. जें कितें तुजे लागीं आसा
तें तुका नाका, पूण जें तुका कितें जाय तें तुज्या तोंडान उलय. तुका कितें जाय? पेखवणी जायी. कशी मेवतली? बाजारांत या दोगांय जाणां, बाजारांत या नाका. बाजारांत मेवतली पेखवणी. त्या म्हाका भुरगो आसतना कोणाकल्या म्हाज्या वडिलान म्हाका धाडलेलो गिनियान हाडपाक. हांव भुरगो आसलो, 6 वर्सांचो काय 7 वर्सांचो. आनी तेणें म्हाका सांगलें, आरे रेड्या मातशें म्हूण तूं गिनियान ना रे. हांव म्हणलें गिनियान म्हणल्यार कितें रे? आनी तेणें म्हाका 4 आणे दिले. ते बरें 4 आणे व्हडलेले. हे पळय येते पसऱ्यार मेवता, वोसान घेवन यो. पणजेच्या गांवांत ये. तेका सांग म्हाज्या मामाचें नांव आबेल, आनी म्हाज्या मामान ह्या आबेलान म्हाका धाडलो गिनियान हाडपाक. आनी हांव गेलो, नेटान गेलो, कित्याक गिनियान मेवता 4 आण्यांनी. आनी म्हाजे पयशे घालूंक नाका, मामांचे पयशे. हांवें ताका 4 आणे दिले. जाल्यार ए बाबा गिनियान दी. बाबा खंयचो तूं रे? हांवें म्हणलें म्हाका आबेलान धाडला. मामा तो म्हाजो. होय, हां बरें. ताणें तो कागदाचो कुडको काडलो, रबाब केलो आनी गुटली घेवन म्हाज्या हातीन दिली. घे हें गिनियान तुका, वच आनी आबेलाक दाखय. हांव खुशालकायेन हा 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 म्हाका आतां गिनियान मेळ्ळें. आतां मामा म्हाका म्हणचो ना गिनियान ना म्हणून. आनी हांव घेवन येयलो, मामा कडेन दिलें. मामान तें दवरलें आनी पत्तो आनीकूय म्हाका तापयलो. अरे हेतून कितें आहा? तुवें सांगलां पळय तें आहा. हांव उलोवंक भिनासलो भुरगेपणीसान. तें सांगलां गिन्यान हाड म्हणून. ताका सांग गिन्यान दी म्हणून ताणें गिन्यान दिलां. तूं दाखय म्हाका गिन्यान कितें तें. ते भाशेन भयणी म्हजी. आमी दोगांय गिन्यान हाडूंक गेले जाल्यार दोगांय पेखवणी हाडून गेल्यार मेवतली ना. कशी मेवतली? खंयच्या उतरां खूंय आहा तें उतर? रेडीमेडी मसाला. रेडीमेडी मसाला शिकनाकात म्हाज्या भयणीन पयलो. तें उतर तुज्या ओंठांचेर आहा, तुज्या जिबेर आसा आनी तुज्या काळजान आसा. जेन्ना तें उतर तुज्या काळजांतलें तूं ओंठांचेर भायर काडटा तेन्ना तो मसालो शीक. ते भाशेन म्हाका बरोवन दिलोलो गिनियान म्हणून. तें गिनियान थिंगा घे. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जालां. कितें म्हटलां? जेजूच्या गायांनी हांव बरें. जेजूच्या गायांनी हांव बरें. तुका विस्वास ना भयणी? आहा जाल्यार कित्याक खुशाल ना तूं? आमचें जिवीत, म्हजें जिवीत तुमकां दाखोवन दिता हांव खुशाल आहा काय दुखी आहा तो. दिता काय ना? आनी कशें दाखयता? म्हज्या काळजान कितें आसा ती खुशालकाय म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर सरता आनी हांव मुरगोडटा. बाय काजार जाता मुगो माय. हांव आस्ताचेर कळना जे तुका. हांव आस्ताचेर कळना गो बाय तुका. हय खुशालकाय आसा, मुरगोडोंक लागता म्हाजेर सोयरी गो. धा बाबा जालें हां डन. वय काय ना? तेच भाशेन देवाच्या उतराची तुका गोडसाण आहा जाल्यार आनी ती तूं चाकत जाल्यार तुजें जिवीतूच बदलता. जशें तूं आंकवार आसलें, खुशी दाखयली, काजारी जालें. आयज तूं पिळेस आसा, खुशी दाखय देवाच्या उतराक, तुका पेखवणी मेवली. थँक्यू जिजस. दोळे बंद कर. खंय दुखता ताका पळय नाका. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. तुज्या रोगतान म्हाका सुटका मेवल्या. जेजू तूं म्हज्या पासत तें बलिदान भेटयलां त्या खुर्साचेर. आनी तो खुरीस आयज हांव एक एक तेंबो तुज्या उतराचो, तें तुजें रगत जितलें हांव उतर उलयतां तितलो एक एक तेंबो म्हाज्या कुडीचेर व्हांवता आनी म्हाका नितळ कोत्ता. जेजू हांव तुका सत मानतां. तूं म्हजो स्वामी, तूं म्हजो दोनी, तूं म्हजो रोसनार, तूं म्हजो सर्वंडार. तूच म्हजो देव, तूच म्हजो देव. हालेलुया. थँक्यू जिजस. घे तुजे पेखवणी, हालय तुजे पांय.
हालोय तुजे पांये, हालोय तुजे पांये. आर्गां दी देवाक. रडपाची गरज ना. कुशालकायेन दी. हा ला 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 बाशी रा बारा बाला बा. ही हारा बाशी बाबा काला. ही हारी बारा 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 बाला जात. सगळी दूख जेदून तुजी काडून घेतली, ते आपले कुडीर घेतली, त्या खुर्सार खिडायली आनी तुका म्हाका सुटका दिली. चलो न्ही गो बाय अशें वलता मारू. चल 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 चलत राव. आनी वलता, आनी वलता. थँक्यू जेजस. कोणें पयलें तेका पयलें येता तेन्ना. हालेलुया जेजस. थँक्यू जेजस. जालें पडलेलें तें गेलें. जालें जालें जालें. ला 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 ला. हालेलुया रबा शिरबा रबा रबा. कित्याक म्हज्या देवा कडेन जायनासलें कांयच ना भयणी म्हाजी. जेन्ना तुजो बावार्थ तुजो बावार्थ उतरांनी दाखयता तेन्ना देव आपल्या कन्यांनी आपलो बावार्थ दाखयता. थँक्यू जेजस. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जेजस. हालेलुया. बाय तुजें कितें सामकें बरें जालें. पूर्ण हालेलुया. म्हूण पूर्ण स्वीकार जालें. म्हूण पूर्ण बरें जालें. कांयच ना जेजूच्या नांवान. नाल्यार म्हाजेर म्हणशात तो ब्रादर पावरफूल. ते ब्रादर मातशें मागणें करूंक लाय. कांय जावचें ना भयणी. हो ब्रादर पावरफूल न्हू. देवाचें उतर पावरफूल आनी हें उतर देवाचें तो ब्रादर उलयता आनी तें उतर पावरफूल. समजल्या. ब्राताच्या फाटल्यान धांव नाका. देवाच्या उतरा फाटल्यान धांवत. हांव एकदम खुशाल जाता. तुवें म्हाका मागो जाल्यार बाबा देवाचें उतर म्हाका दी रे. हे भाशेन हा म्हाका कितें तरी जाय सोल्युशन जाय. मातसो टायम लागतलो. पूण हिंगा देवाच्या उतर टायम लागना. टायम लागला तुमकां. तुका टायम लागलो बाय. 14 वर्सांची पिडा 14 मिनटांनी फडक. दुखता गो. 14 वर्सां त्रास काडले. सॉरी 14 वर्सांची आसा. आतां कितली वय आहा तुका. हां 38 मायनस 14 कर गो बाय. केल्ले आतां 22. 22 वर्सांची पिडा तुज्या उतरा वयल्यान, तुजे जिबे वयल्यान तूं उलयता त्या उतराचेर देवान तुका पिकयलें. आसा बावार्थ न्हू तुका. बावार्थ आसा मू तुका. थँक्यू. आर्गां जेजूक. भयणी म्हजे काल आनी पयर पडलोलें. काल आनी पयर कांय जावंक नासलें. पूण आयज हिंगा उबें रावताच आनी देवाच्या उतराची मोडणी कोत्ताच. देवाच्या उतरान तुका पिकोवणी मेवली. मेवली काय ना. संपूर्ण बरें जालें. थँक्यू जेजूस. हालेलुया. आर्गां जेजूक. आनी कोण आसा तुमच्या जिवितान. कोण दुयेंत आसा कितें आसा देव आपयता तुमकां. हांव आपयना. यो तूं यो भियो नाका. थँक्यू जेजस. सॉरी फ्रॅक्चर जालें म्हणजे. हाड कितें जाला. फ्रॅक्चर जाल्लो रे. 4 म्हयने जाले. आतां मातशें वयर मातशें दुखता. मातशें त्रास जाता. आनी कोण सांगता तुका. तुका दिश्टी पडटा हार्ट फ्रॅक्चर जाता तें. तो दिश्टी पडटा. दुखता तुका. फ्रॅक्चर दिश्टी पडना जाल्यार तूं एक्स्ट्रा कित्याक लायता तेका. अरे बाबा म्हजी माय आसा. हांव मांयचो पूत आनी हांव लोकांक सांगता हांव मावशेचो पूत म्हणून. जातलें. 2 माय आसता आमकां. ती म्हजी माय. मावशी ती म्हजी माय. ती म्हजी माय ती म्हणटले ना. जाल्यार तूं कशें म्हणटा फ्रॅक्चर आहा म्हणून. खंयची पदवेन तूं म्हणटा. खंयच्या भरवशान तूं म्हणटा. दुखता तुका. ती दूख जेजून काडून घेतल्या म्हूण जाणा तूं. कशी जाणा सांग. बेश्टी वय म्हण नाका. कशी काडून घेतल्या जेजून. डेमॉन्स्ट्रेशन करूंक जाय.
तोडमोड करूंक जाय. जेजूच्या उतराक आमी आतून पत्तून फ्राय करूंक जाय. बरें फ्राय जाल्यार कितें जाता? टेस्ट बरो येता. बरें तेल घालून खोबऱ्याचें तेल सुसुडीत तें भिंगटाचें घाल्यार वास मारता. कसलें तेल घालता तूं आतां? भिंगटाचें घालता काय खोबऱ्याचें घालता? ह्यो भयणी आसता पळय कितें मुरगोडटा त्यो. वा तुमकां पळोवन इतलो खुशाल हांव. म्हाजी बायल देऊन म्हाका इतली खुशाल करिना आसून. तुमी आसता तेव्हा तुमचें रुपणें पळयतात म्हाजें मन सगळें बदलता. थँक्यू जिजस. तुमी तेका भिनाकात, तेका हांवें भिवपाचो. ते मागीर तेका पळयनाका, तेका तुमी भिवय नाका, तेका हांव भिवपाचो. कित्याक कितें केलें जाल्यार म्हाकाच, कितें पडपाचें आसा जाल्यार म्हाकाच, तुमकां पडचें ना. ते म्हाजे बायलेचो गूण तो. ती पयली फ्राय म्हाका करता. कडक ती हां, ती दिसता तशी ना. ती ते भाशेन आहा, सामकी कडक ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. हालेलुया. थँक्यू जिजस. दय बंद कर म्हण आर्गां तुका जेजूक व्हडल्यान म्हूण. आर्गां तुका जेजूक, आर्गां तुका जेजूक, आर्गां तुका जेजूक, आर्गां तुका जेजू, 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 आर्गां तुका जेजूक. आर्गां तुका जेजू. तुज्या उतरा वरवीं तुज्या उतरा वरवीं तुवें म्हाका तुवें म्हाका पेकोवणी दिल्या. पेकोवणी दिल्या. हांव स्वत मानता. हांव सत म्हणटा. ह्याच वेळार हांव त्या तुजें उतर, तुजें उतर, तो तुजें रगत, तुजें रगत, तो तुजो तेंबो रक्ताचो तो तुजें रक्त आयज म्हज्या हातीचेर म्हज्या हातीचेर तो पडला, तो पडला, तो तुवें घातला. तो तुवें घेतला. आनी त्या त्या रक्ताच्या थेंब्या वरवीं रक्ताच्या थेंब्यावर तुवें म्हाका तुवें म्हाका सुटका दिल्या. सुटक्या दिल्या. जेजू, जेजू, तुज्या गायांनी तुज्या गांवांनी हांव बरो जाला. बरो जाला. जेजू, जेजू, तुज्या गायांनी तुज्या गांवांनी हांव बरो जाला. हांव बरो जाला. आनी हे दुखीक आनी हे दुखी हांव शिरापता हांव शिरापता जेजूच्या नांवान. जेजू रक्त आतांच्या आतां, आतांच्या आतां, आयच्या आयज, आयच्या आयज, वेळाच्या वेळाक, थोड्याच्या वेळार, हेच घडयेर हेच घडयेन कोर्सार नस घडसान घडोवन हे म्हजे कुडींतलो. देवाची कुडी तुका अधिकार ना अधिकार ना. हे म्हजे कुडीन हे म्हजी कुडी म्हाका भियोवपाक, भिवोवपाक, म्हाका दुखोवपाक, म्हाका दुवोवपाक, म्हाका म्हाका म्हज्या जेजून म्हाज्या जेजू अधिकार दिला. म्हाजी काय आपलें नांव घेवपाक आपलें नांव घेवपाक आनी सयताना आमच्या येताना तुका धांवडोवपाक. तुका धांवडोवपाक. तूं लॉस जाला, तूं लॉस जाला, लॉस जाला, तूं हारवला तूं हारवाला जेजूच्या नांवा मुखार. जेजूचं नांव मुखार. आनी जेजून म्हाका आनी जेजून म्हाका जैत दिला जैत दिला. आपल्या रक्ता वरवीं. आनी रक्त वयलो जेजून म्हाका जेजून म्हाका जैत दिला जैत दिला. आपल्या रक्ता वरवीं. रक्त वयलो. थँक्यू जिजस. थँक्यू जेजू. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया. चेक कर. उलोवंक कळना तुका? उलोवपा जायना? जाता. जाता? हय. मागीर उलय मरे. हय. बोल रे बाप्पा बोल. मातसो घुवपा हें जाता. आं मातशें हें जाता. कितें जालां? घुवपा मातशें हें जाता. उडोवना? ना मातसो घुवता. तूं जायना कित्याक म्हणटा? जाता. आतां आनी पण म्हण जाता म्हण. जाता. जाता जाता. जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान सगळें जाता. सगळें जाता. हांव घुवडायतां हांव घुवून येता आनी तें घुंवता आनी तें घुवता जेजूच्या नांवान. जेजूच्या नांवान. जेजून म्हाका जेजून म्हाका अधिकार दिला अधिकार दिला. सैतानाच्या शैतानाच्या सगळ्या तावण्याचेर, सगळे जावण्याचेर, वो भिरांतीचेर, बिरातीचेर, पोतिबेचेर, पृथ्वीचेर जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान हांव ह्यो भिरांतीक हांव बिराती म्हाज्या पांया वताळा म्हाज्या पांयां करता माडयता माटयता आनी भिरांत आनी पिरांत गेली म्हणून गेली म्हणून जेजू आर्गां दिता. तुज्यात थँक्यू जेजस. थँक्यू जेजस. जालें? कितले आयले तुका हें विक्स पेपरू? कूल लायलो कितें म्हणटा मूव लायलो? कितें लायलें? देवाचें उतर देवाचें उतर तुज्या तोंडान तुका उलोवंक लायलें. उलयलें. हालेलुया. ही जर आसा पेकोवणी, हें जाता देवाचें उतर, हें उतर पदवेचें, हें उतर सोडवणेचें. ह्याच उतर आमकां सोडवण मेळटा. आनी देखून ताणें म्हणल्यार म्हज्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यात. आमेन. थँक्यू जेजस. हालेलुया. जालो मरे? थँक्यू. खरें जालें काय म्हाका फटयता?
लोकां लागून सांगनाका. मागीर घराक वचोन बोर्ड मारशी ब्रादरान फोटोयर म्हूण म्हाका. थँक्यू जिजस. सांग सगळ्यांक सांग हांव बरो जालो म्हूण. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस म्हणला. हांव सांग हांव बरो जालो जेजूच्या नांवान. सगळ्यांक व्हडल्यान सांग. जेजूच्या नांवान बरो जालो. खरेंच हांव बरो जालो. हांव जेजूच्या नांवान बरो जालो. दाखय तेका हात म्हजे. हात दाखय. पळय म्हूण सांग. पळय 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 जेजून कितें केलां. पळय 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 जेजून कितें केलां. हालेलुया. पळय 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 जेजून कितें केलां. पळय जेजून कितें केलां. हालेलुया. जेजून म्हाका सुटका दिल्या. जेजून म्हाका सुटका दिल्या. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया. आनी कोण आसा. हांव घरा वयता तेन्ना येनाकात हा म्हाज्या फुड्यान. कित्याक हांव लेट जाता आनी धांवोन धांवोन वयतलो. आनी कोणाक कितें मातशें कितें आहा जाल्यार पासून येवंक जाता. जाल्यार आमी पोत्तून ते ओपारींत या. मार्क 5:6. कित्याक सांगता गो बाय. एकूच जाय मागीर फाल्यां पळोवचें. उरलेलें मुखार वयचें. बेगीन वाच गो बाय. कितें कोत्ता गो तूं. मार्क 5:6. पयस तावन जेजूक पळोवन तो धांवून आयलो. कितें वाचता तूं. मार्क 5:6. मार्क 5:6. हांव चुकलो आसतलो. रामाशा. हां तेन्ना हांव चड पयस गेलो. मार्क 4. पयले वळीनसान वाच. दुसरी तो दर्याचे दोडेर शिकोवंक लागलो. पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे भोंवती एकटवलो की तो दर्यांत आसलेल्या एका होड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक दोडेर दर्याचे वाटेन रावलो. तो तांकां सबार वस्तू वेपारींनी शिकोवंक लागलो. आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हणलें. आयकात. एक वोपी वोंपूंक गेल्लो. आयकात. आनी कितें म्हणलां. आयकात. एक वोंपी वोंपूंक गेल्लो. ह्या उतराची गरज आहा आमकां. आयकपाची गरज आहा आमकां. आयकता फुडें. आनी वोंपतना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरे जबरशी माती नासली तसले खडपी जमनीर पडले आनी मातयेची खोलाय ना जावन ते बेगीनच किल्लोले. पूण वत येतोच खरपले आनी मूळ ना जावन सुकले. दुसरे कांट्या मोदें पडले. कांटे वाडले आनी तांणी ताका फुगार केले आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरे जमनीर पडले. तें किल्लोले आनी वाडले आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100.
आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. कोणें आयकुचें? कान आसलोल्यांनी. कान आहा तुमकां? होय. आयकुपाचें कान आहा? आयकूंक कान आसल्यांनी आयकुचें. ते एक 2 उतरां म्हाज्या बरोबर म्हणत आनी म्हाका मातसो आदार दियात. उतके कर सोमिया कान तूं म्हजें. हांव वर्डसान म्हणत, तुमी गायनान म्हणल्यार बरें दिसतलें. प्रेज गॉड. पळयात, आनी जेजून सांगलां कान आसल्यानी आयकोचें. कोणें सांगलां? खरें तें सांगलां तिका? आतां म्हाका कान ना आसा. आमी कित्याक म्हणत तूं कान आहा मरे म्हूण? कान आसल्यांनी आयकोचें. आनी आमचे कान आमी कोणाक दिल्या? कितें आयकोता? आतां तो भाव आमचो उलयता म्हणटा आसतना तेजे कान अशें दुसरे कडेन नासले. तो म्हणटा हें अशें घोडोवपाक जायना. देव केन्नाच एक पाठ बरो करिना. देव बरो कोत्ता जाल्यार संपूर्ण तुका बरो कोत्ता. कितें कोत्ता? संपूर्ण बरो कोत्ता. आनी संपूर्ण म्हाका बरो केला देखून हांवें देवाक गोवायकी दिवंक जाय म्हाज्या तोंडाच्या उतरांनी. कशी गोंय जाय? म्हाज्या तोंडाच्या उतरांनी. जितल्या म्हाज्या तोंडान उलयता तेन्ना ही म्हजी गोवायकी जाता. जशें त्या भावाक हांवें म्हणूंक लायलें, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. आतां जेन्ना त्या भावान म्हटलें तेन्ना ही एक गोवायकी तयार जाली देवाच्या राज्याक. देवाचें राज खंय आसा? मोडू चलतात. आमचेर हा शेजाऱ्याक, आमच्या काळजांत आहा. देवाचें राज खंय आहा? आमचे मोदें म्हणल्यार खंयचे मोदें? देवाचें उतर सांगता, हें पळय हिंगा आसा, तें पळय तुवें आसा, हें पळय थिंगा आसा. अशें कोण तुमकां म्हणचो ना. पूण जाणां जायात देवाचें राज तुमच्या मोदें आसा. खंय आसा? कितें मोदें आहा आमच्या? देवाचें राज कितें? देवाचें उतर. कांय बरी जाणात तुमी आनी जाणां जावन उलोवंक भितात. तुमकां सांगलें भियों नाकात, हांव पनिशमेंट दिना. कित्याक तुमी धाकटीं भुरगीं ना. धाकटीं भुरगीं जाल्यार कोणी पनिशमेंट दिता? कित्याक ती मस्ती करता म्हणून. तुमी कांय मस्ती करिनात. पळय काय ना मस्ती करता तुमी? ना. सॉरी, चुकताय तें सोड गो. आमी मस्ती करता ना. आमी वाडलेलीं मनशां, आमी गिन्यानाचीं मनशां. देवाचें उतर दिलां तें उलोवपाचीं मनशां. आनी तेका लागून देवाचें उतर आमकां सांगता देवाचें राज तुमच्या मोदें आसा. मोदें म्हळ्यार कितें काय? खूंय आसा काय? कोणूय दियात म्हाका जबाब. हें उतर तूं म्हाका दीत जाल्यार खरें तुमकां सांगता म्हाका जायतो फायदो जातलो. जर तुमी कितेंय शिकलेलीं आहा, कोणाच्या तोंडान आयकलेलें आहा, वो तुमी कोणाक शिकयलेलें आहा, त्या उतरान तुमी आतां म्हाकाय शिकयतलीं. तिका देवाचें राज सांगूना न्हू. तुमी एकठांय जाता थिंगा हांव आहा तुमच्या मोदें. देव आमच्या सांगाताक आसा. पूण देवाचें राज कितें? लुकाचो शिवर्तमान.
ब्रदराची बायल उठली न्हिल्लेली, जाय तो वेळ लागलो. देवाचें राज खाणा पिणाचेर ना. देवाचें राज हिंगा आसा थिंगा आसा म्हणून सांगपाचो कोण ना. देवाचें राज म्हाज्या मोदें आसा, म्हाज्या जिबेर आनी म्हाज्या काळजांत. जितलें हांव देवाचें राज म्हळ्यार देवाचें उतर म्हाज्या जिबेन उचात्ता तेन्ना देवाचें उतर म्हाज्या कानान भितर वेता आनी म्हज्या ह्या पातकाच्या गुलामांतलो हांव ताका पातक म्हणटा. पूण चिंतूं नाका तें पातक. म्हणजे पातक केला देखून तुका मरण आयलां, पातक केला देखून दुयेंस आयलां, पातक जालां देखून तुका आनी कितें जाता हें जेजू शिकयता. वय काय ना? शिकयता वो ना? होय. ह्या गुलामपणांतलो देवान तुका आनी म्हाका सोडयला. तुका आनी म्हाका सोडयला. देवाचें राज खाणा पिणाचेर ना. देखो जेजून सांगलें, कितें सांगलें? हांगा आसा थिंगा आसा वो तोय आसा अशें कोण म्हणचो ना. पूण जाणूं जायात देवाचें राज तुमच्या मदीं आसा. आयज ह्या जाग्यार देवाचें राज हाजीर आसा. जेवण खाण न्हू, शीतकडी न्हू, देवाचें राज तुज्या तोंडान उचललेल्या उदगायलेल्या उतरां वरवीं तुज्यो पिकोवण्यो तूं घेता ओडून. हालेलुया. कितें घेता? म्हाज्या तोंडाच्या उतरां वरवीं देवाचें उतर उलोवन हांव देवाचें राज म्हाज्या जिवितान ओडून घेतां. म्हाज्या जिवितान बरेंपण जाता. कित्यान जाता? देवाच्या उतरान. आनी कशें जाता? म्हजे जिबेचे पदवेन. कशें जाता? म्हजे जिबेचे पदवेन. म्हजी जीब उचात्ता फकत देवाचीं उतरां. ही म्हजी पदवी, देवाच्या राजाची पदवी. जाल्यार ही पदवी हांव उजार करता तेन्ना देवाचें राज म्हज्या जिवितान दिश्टी पडटा. लुकाचो शिव वर्तमान सतरा विसोर 17:5 बेगीन बेगीन काळात आनी वाचात. धर्मदुतांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. सांग खंय गो तें देवाचें राज येवचें आसा. 17:20 देवाचें राज केन्ना येवचें आसा तें फारिसेवांनी जेजू लागीं विचारलें. तेन्ना ताणें अशी जाप दिली, नदरेक पडटात तसल्या खुणांनी देवाचें राज येवचें ना. मागीर हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जायात देवाचें राज तुमचें मोदें आसा. खंय आसा? आमचें मोदें आसा. कशें आहा मोदें? कशें मोदें आहा? तेन्ना आमच्या तोंडांतलीं उतरां बरीं उतरां भायर सोदता. जाणून जायात
हे राज देवाचें तुमच्या मदें आसा. देवाच्या उतरा वरवीं देवाचें उतरूच जावन आसा देवाचें राज. आनी हे राज आमी अनुभवूंक, हे राज आमी नियाळूंक. आतां तर हे भाव भयणांची पिकवण्यो जाल्यो, खूंय जाल्यो त्यो. देवाच्या राज्यान जाल्यो काही संवसारान जाल्यो. देवाच्या राज्यान जाल्यो. त्याक देवाची ही खुशी जाली. कितें जाली? देवाची खुशी जाली म्हाज्या भुरग्यांक देणें दिवचें. देव संवसारांत येयलो जाल्यार जात घेवन येवंक ना. आनी फावट सांगता, देव संवसारांत येयलो जाल्यार जात घेवन येवंक ना. देव संवसारांत येयलो जाल्यार धर्म घेवन येवंक ना. आयकता? देव येयलो जाल्यार संवसारांत जात घेवन येवंक ना, धर्म घेवन येवंक ना. पूण देव येयलो एकवटी घेवन. कितें घेवन? एकवट. आनी ह्या एकवटान एकामेकाच्या मोगान बोल्ली. आयज हिंदू भाव भयण आमची, तो भाव हिंदूच मरे बाबा, हिंदू मरे तूं. खबर? आयज आमकां एकामेकाच्या मोगान बोल्ली. आयज आमचो देव कितें करता तेणी उगडान पळयलें, आपल्या दोळ्यांनी पळयलें, अनुभवलें. आतां ती तेजो मुख करूंक लागची ना. हें देवाचें राज. देवाचें राज आमच्या फटींगपणाचेर दवरलेलें ना. हें पळय हांगा आसा, हें पळय थिंगा आसा अशें कोण म्हणचो ना. पूण जाणूंक जायात देवाचें राज तुमच्या मदें आसा. एकामेकाच्या एकवटान, एकामेकाच्या मोगान, एकामेकाच्या आदारान हें देवाचें राज चलता. हें देवाचें राज चलता एकवटान आनी मोगान. आनी तेन्नाच जेन्ना तीं भाव भयणां आमच्या जिवितान मिसळून जालीं, ह्या देवाच्या राजान भितर जालीं, ताका देवान फेकवणी दिल्या. हें देवाचें राज, ही देवाची पदवी. आमचो देव जात करूंक येवंक ना. आमचो देव धर्म करूंक येवंक ना. आमचो देव मोग करूंक आयला. आमचो देव मोग करूंक आयला. आनी ताणें आमकां सांगलां, करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. हांवूय तुमकां तेंच सांगता. करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. म्हाका खूब खोशी भोगता तुमकां पळोवन. जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकता आनी सारकें समजोंक सुद्दां आमी समजता. एक एक उतर घेवन कितें समजता आमी? देवाचो मोग. भणी तूं बरी जाली, जावना? जाली. म्हाका अशें दूख दिसता. काय बरें देवान तुमकां तोंड दिलां. काय बरीं उतरां उलोवंक जाता. वय वो ना जालें वो जालें ना. देवा रे देवा, बाप्पा भयणीक बरें माग रे देवा. आनी तो म्हणटा गडूंग 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 ती कापीण हालता. हय मागता म्हणटा. तसले घोणसाबोल आमी. म्हाज्या भयणांनी घोणसाबोल जायनाकात. घोणसाबोल जाली जाल्यार देवाचें उतर तुमी शिंगचे नात आनी तुमची पदवी तुमच्या हातीन आसा ती तुमकां कळची ना. पदवी कोणा कडेन? देवा कडेन. तुजे जिबेर आनी तुज्या काळजांत आसा. ही पदवी आमकां देवान दिल्या. ते पदवेक आमी वळखोंक जाय आनी चपको मारून सैतानाच्या हातींतली काडून घेवंक जाय. जातालें? थँक्यू जिजस. जालो टायम न्हू. हांव वयतां. म्हाका पयस वचूंक जाय न्हू. कोण कंटिन्यू करता? थँक्यू. म्हाका मातशी सुटका दिता तुमी? रागार जावची ना न्हू. ब्रदरान मदें बंद केलें म्हणचें ना न्हू. देव बरें. कितलो म्हजो मोग करता तुमी पळयात. कितले अपुर्बाय तुमी म्हाका दाखयतात. आयचो दीसभर तुमी म्हाजेंच उतर आयकूंक. आनी तरी म्हणटा ना म्हणचें ना आमी. कोणा उद्देशी तें? म्हज्या देवा उद्देशी. ही देवाची पदवी तुमचेर देवान दिल्या आनी ते पदवेन बरोवन त्या मोगान बरोवन तुमी उच्चारतात देवाचो मोग.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गां जेजूक. आर्गां जेजूक. हालेलुया. थँक्यू जीसस. हालेलुया. उबी रावया. म्हजी भयण सुजाता यो. हांव तोकला मातसो. आदार दिवं घेताय न्हू. म्हाका आदार दिवं घेताय न्हू तूं. हांव तोकला मुगो भयणी. यो मुगो. कितले गो तूं फाटी फाटी सोदता. दुबावता गो म्हाका. दुबावता म्हाका. ना मुगो. घे मायका. आनी म्हळें मागणें करें. व्हडलें गो नाका. शोर धाकटें. भुरग्यांक बरें दिसता ते भाशेन. ते काणी शेपाची अशी मनशां काडली जाल्यार मागीर नाका बाजातले नाका आमकां सामाजीक उरल्या. देवान आमचे आशिर्वाद घेतला आनी जायती देवाची पुंजी आमच्या भितर ह्या जाग्यार प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सुरकीचे बाबा, आमी तुका आर्गां दिन वाचता आजच्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत तुका आर्गां दिता. आमचे वास्को मामा तुवें इतल्या पसून हाडून आमकां देवाचे उतर सारकें सुटावो दिलेल्या पासत आनी तुवें तांकां भरपूर आशिर्वादान भरलेल्या पासत तेजे फॅमिलीक आनी ताका म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता. आनी सगळीं भाव भयणां आयकलां तेंच्यांनी देवाचें उतर आपणाच्या काळजार बरयलां आनी जें कितें काळजान बोडलेलें आसा तें तोंडानसून भायर सोदता म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता. आनी सगळें तुवें जोण एकल्याक हांकांच न्हू थोड्या भाव भयणां पूण सगळ्यांक जेन्ना प्रिचींग देवाचें उतर चालू आसलें सगळ्यांक पेखोणी दिल्या जेजू. आनी सगळीं तुजें देणें जें फुकट देणें पेखोणीचें घेवन घरा वयता म्हणजे तुका आर्गां दिता. आनी बरे भाशेन आमचो वास्को मामा येयला तसोच बरे भाशेन तो घरा वयता. तुजें एंजल ताका पावयता म्हणून तुका आमी आर्गां आनी दिन वाचता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन.